Praise the Lord. देव बरी सांज तुमकां समेजता. कशी आसा तुमी सगळीं? बोपय सक्रामेंतान जेजू हजर आसा त्या सोम्याच्या कृपेन आमी सर्व सांगाता मेळ्ळ्या. देखून देगेरे आसल्यांक देव बरी सांज म्हण सांगा. देव बरी सांज तुमकां समेजता. एक हात वयर करून सगळां प्रेज द लॉर्ड म्हणा. पाटी आसल्यांक गोवन म्हणा प्रेज द लॉर्ड. दावो हात वयर करून सगळ्यांक प्रेज द लॉर्ड म्हणा. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचे न्हू दीस हो आयचो सोम्यान केल्लो तर संतोष उल्हास आज आमी पावया. कीर्तन 118 वोळ 26. Psalm 118 verse 24. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Praise the Lord. Praise the Lord. This is the day. Sanga. This is the day The Lord has made. the Lord has made. Let us rejoice Let us rejoice and be glad in it. and be glad in Him. सोम्यान केल्लो दीस हो सोम्यान केलो दीस हो तर संतोष उल्हास आमी पावया. तर संतोष उल्हास आज आमी ही पावया. सांजेची रात ही संजेची रात देवान म्हजे खातीर रचल्या. देवान म्हजे खातीर रचला. ताज्या हजारपणान म्हाका हाडला. जेजू बाळकाचे आशीर्वाद हांगासर आसा. जेजू बाळकाचे आशीर्वाद हांगा आसा. बाळक जेजूची कृपा हांगासर आसा. बाळक जेजूची कृपा हांगा आसा. देखून हांव तुका अर्घ आनी होगळाप दिता. देखून हांव तुका अर्घ आनी होगलाप अर्घ दिता. आनी होगळाप तुका जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका अर्घ जेजू. आनी होगळाप तुका बापा. अर्घ आनी होगलाप तुका बापा. अर्घ आनी होगळाप तुका पवित्र आत्म्या. अर्घ आनी होगळाप तुका त्रिएक देवा. अर्घ आनी होगलाप तुका त्रिएक देवा. Praise the Lord. 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 ताळयो पेटोवन मोगाच्यान देवाक आमी अर्घ आनी होगळाप दिया. व्हडा संख्यान आमी सांगाता मेळ्ळ्या. हे कुटुंब कशें आमी सगळी रात देवाच्या हजरपणांत आमी करशितल्या. आनी हांगासर मनादीक बाप सिरील लोबो उडपी दिस तावन हांगासर आयलो. कितल्या अपूर्वेन जायतीं भजनां आनी किर्तनां आनी गितां तांणी गायलीं. वय मू हांवें लगभग एक वरां तावन हांगासर त्या किर्तनां आयकलीं, गितां आयकलीं, तांची कातार आयकलीं. म्हाका वर्तो दैवीक अनुभव जालो. देखून ताळयो पेटोवन देवाक अर्घ आनी होगळाप दिया. मनादीक बाप सिरील लोबो देव तांचेर जायतो आशिर्वाद घालून दी. सुमाधुर ताळो तांकां आसा. जायतीं गितां, किर्तनां आनी कंथरां बरोवचें रचनात्मक देणें देवान तांकां दिलां. देव तांच्या मिसांवाचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी. मात न्ही तोमा समेज तांचेर सोमी जेजू ह्या राती विशेश आशिर्वाद घालता. पाळोक जेजूच्या आशिर्वादान बेसावान आमचे हर एकल्यांच्या त्या सावांनी देव आमकां पावतलो. पावता मू तर भावार्थान म्हणा प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सोम्यान जेजू जे कितें हांव आज मागतां तें म्हाका मेळटाच म्हणून ते म्हाका मेळटाच म्हणून हांव सत मानतां. हांव सत मानता. तुवें सुमळाय तुवें म्हळाय तुवें सत मानल्यार तुवें सत मानल्यार देवाची महिमा तूं देखताय. देवाची महिमा तूं देखताय. तूं विश्वास दवरल्यार तुजेर विश्वास दवरल्यार दवरल्यार तुज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत वर्ती अजापां जातात. वर्ती अजापां जातात. सत मानतल्याक सत मानतल्याक सर संगती साध्य. सर संगती साध्य. तुवें विश्वास दवरल्यार पुरो. तुवें विश्वास दवरल्यार बरो. वय सोम्या जेजू सोम्या जेजू हांव विश्वास दवरतां. हांव विश्वास दवरतां. हांव सत मानतां. हांव सत मानतां. हांव भावार्थ दवरतां. हांव बोवाळ दवरतां. हांव तुजेर बरवसतां. हांव तुजे बरोबर आसता. तुज्या गरजांनी सगळे म्हणजे तूं म्हाका पाव. तूं म्हाका पाव. ही सगळी रात ही सगळी रात तुज्या हजरपणांत तुज्या हजरपणांत हो वेळ करसूंक हो वेळ करसूंक म्हाका तुजी कृपा दी. म्हाका तुजी कृपा दी. अर्घान तुका जेजू. अर्घान तुका जेजू. होगळाप तुका बापा. होगळाप तुका बापा. जय जय तुका पवित्र जय जय तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया. हालेलुया. होसाना. होसाना. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्यान आमी सर उबे रावया. एक गीत आमी गावया. दीस उदेला सोडवणेचो दीस उदेला म्हणलें गीत आसा. तें गीत आमी अशें गावया. रात उदेल्या सोडवणेची रात उदेल्या. रात उदेल्या सोडवण दिवची रात उदेल्या. जेजू आयला सोडवण दर जेजू आयला. सांगत गावया. रात उदेल्या सोडवण दिवची रात उदेल्या. हालेलुया. जेजू आयला सोडवण दर जेजू आयला. 1 2 3 4 हात वयर करून ताळयो पेटोवन.
देल्या रातू देल्या सोडवून दिवची रातू देल्या जेसू आयला सोडवून दर जेसू आयला रातू देला सोडवून दिवची रातू देला हालेलुया जेसू आयला सोडवून दर जेसू आयला हालेलुया 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 गीत गाऊया आम्ही हालेलुया 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 उसवाडायला संसाराचा उसवाडायला जेसू आयला सोडवून दर जेसू आयला उसवाडायला संसाराचं उसवाडायला हालेलुया जेसू आयला सोडवून दर जेसू आयला हालेलुया 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 गीत गाऊया आम्ही हालेलुया 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 गीत गाऊया आम्ही हालेलुया मोगायला सगळी समोगायला जेसू आयला सोडवून दर जेसू आयला मोगायला सर्गीचं मोगायला हालेलुया जेसू आयला सोडवून दर जेसू आयला हालेलुया 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 गीत गाऊया आम्ही हालेलुया 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 गीत गाऊया आम्ही हालेलुया वंदन जेसू वंदन तुका सोमिया जेसू होगलाप जेसू होगलाप तुका सोमिया जेसू वंदन तुका सोम्या जेसू होगला जेसू होगला तुका सोम्या जेसू स्तुति तुका सोमिया जेसू महिमा तुका सोमिया जेसू स्तुति तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड. कशी आसा तुमी सगळीं? बरी आसात मग? आज सगळी रात जागे रावशात गे ते नासल्या इसारा सगळी रात जागे रावंक जायत गे इसारा पयल्यान जायत मग? जेमेंक ना सांगा, जेमेंक ना, न्हिदोंक ना, तकली सकला घालूंक ना, जायत मग? ताळयो पेटोवन देवाक आनी होकला दिया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. केदें वर तें भाग मोगाच्यान सगळी रात सांगाता मेळोन जागे रावन समयाच्या हाजरपणांत वेळ करसून सुद्दां एकान बसात. हो हप्तो भोव पवित्र हप्तो, हो हप्तो भोव पवित्र हप्तो. आयतारा दिसा परच्या दिसा आमी ताळयांचो आयतार आचरसिलो. हांगासर ताळयोय दिसतात, मुखारी आसा ताळयो. ताळयांचो आयतार आमी आचरसिलो. ताळयांच्या आयतारा स्वामी जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश करता. स्वामी जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश करता. कित्याक तो प्रवेश जाता जेरुसलेमाक? हर एक वर्सा म्हणल्या पर्यंत तो जेरुसलेमाक देवाळाक वेतलो आनी थंयसर प्रवचन दितलो. पूण 11चे फावटी तो जेरुसलेमाक प्रवेश करता. थंयसर पास्क परब आचरसूंच्या. कित्या खातीर? पास्क ताजी 11ची आनी 9वी पास्क परब आचरसूंच्या खातीर. देखून परवां आयतारा आमी आचरता फेस्त, पास्कांचें फेस्त. कसलें फेस्त? पास्कांचें फेस्त. पास्कांचें फेस्त म्हळ्यार इंग्लिशान म्हणटात पास ओवर. पास ओवर. पास ओवर म्हळ्यार कितें? आतां भुरगीं एग्जाम बरयल्यान रिजल्ट येता आसतना पास ओवर गी पास बॅक गी पळयचे न्ही गे. पास ओवर म्हळ्यार घालें. पास ओवर म्हळ्यार 10व्यांत आसल्यार PUC, PUCन पास जाल्यार ग्रॅज्युएशन, ग्रॅज्युएशन पास जाल्यार पोस्ट ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन पास जाल्यार मागीर कितें आसा, कितें लायसन्शिएट गी आनी कितें PhD गी वयर वयर वयर. पास ओवर. जेजू आमकां मरणांतलें बचाव करून पुनर्जिवंतपण जोडच्या खातीर पास ओवर पास्क तो आचरशिता. केदाळ तो आचरशिता पास्क? केदाळ आचरशिता? थोडी जाणां म्हणटात आमी आतां सुरवेरेचो हालेलुया म्हणटा आसतना ना फादर हालेलुया केवल येवच्या आयतारा मात्र सांगाचें म्हणून. मोगाच्या न्हू मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी हालेलुया केवल आयतारा सांगता तरी लितुर्जींत. पूण मोगाच्या न्हू गेल्या त्या आयताराच जेजून पास्क परब आचरसूंच्या खातीर खंयसर गेलो तो? खंयसर गेलो? जेरुसलेमाक गेलो. आमी निर्गमान बुकांत आमी वाचता 12व्या वस्वरांत. निर्गमान बुकांत आमी वाचता 12व्या वस्वरांत निसान म्हयन्याच्या 10व्या दिसा. सकट म्हणा निसान म्हयन्याच्या 10व्या दिसा. निसान म्हयनो म्हळ्यार खंयचो म्हयनो? जुदेवांक एक म्हयनो आसलो निसान म्हयनो म्हणून. त्या निसान म्हयन्याच्या 10व्या दिसा सर्वेस्पर देवान म्हैशेक म्हळें तुवें एक पास्काची शेळी तयार करी जाय. सकट म्हणा पास्काची शेळी तयार करी जाय. कोणें तयार करी जाय? हांवें आनी तुवें. प्रेज द लॉर्ड. आतां बरें समजून घेवया पास्काची शेळी म्हळ्यार कितें. इस्रायलांक सर्वेस्पर देव इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें थंयसर गुलामपण म्हळ्यार केवल इजिप्तांत गुलामपण मात्र न्ही, थंयसर बंब्या पुजा, मुर्ती पुजा, माट, मंत्रां, बेबदेपण, व्याभिचार, अनिस्कळपण, पसडेपण सगळें आसलें. काळोखाचें जिवीत आसलें.
ताचे तावन इस्रायल कानान देशांत देवान तांचे खातीर बसयल्ल्या त्या गांवाक वेचें तांबडो दर्यो उतरोवचें आसलें. ताचे की पयलें तांणी कितें करूंक आसली, पास्काची शेळी तांणी मारूंक आसली आनी शेळयेचें रगत थंयसर व्हारोवंक आसलें. शेळयेचें रगत तांच्या आंगार तशेंच तांच्या घराच्या धारवटाचेर शेणोवंक आसलें. प्रेज द लॉर्ड. वैगी समांगी पोरण्या तेस्तामेंतांत आयबनांतली शेळी तांणी तयार करची आसली. आतां नव्या तेस्तामेंताक येता आसतना निसान म्हयन्याच्या 10व्या दिसा सोमी जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश जाता. कसो प्रवेश जालो तो? एक कसो? गाडवाचेर. कसो? गाडवाचेर. एक वर्सा म्हाका एका फिरगजींत ताळयांच्या आयतारा विशेश रेतीर दिवंक म्हाका आपयलें. हांव येता आसतना आमचें SVD पाद्राबामी आमचें जीप आसलें, जीप काण घेवन गेलो. थंयसर एकलो फिरगसगार म्हाका स्वागत करतना म्हणालो, फादर जेजू गाडवाचेर आयलो, तुमी जीपाराचेर आयल्यात न्ही म्हणालो. हांवें म्हळें गाडवाचेर येता आसलो, एक गाडव हांडी, हांव गाडवाचेर बसता म्हळें. आनी म्हणालो आमच्या गांवांत गाडवां नात. देखून म्हाका आमच्या गांवांत गाडवां आसात गी? पळय अतिशय निशीन कोण म्हणी आसात गी? ना, गाडवां नात न्ही हय आसतात गाल्याक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थोडे फावटी आमी एकामेका गाडवा म्हणटा न्ही. जेजू गाडवाचेर बसलो, कित्याक राय घोड्याचेर येतात. कशे येतात? घोड्याचेर. ते येतात झूज मांडूंक, आक्रमण करूंक, देसवाड करूंक आनी सगळें आपणाव. जेजू मोगाचें न्हू, सगळें आपणावंक न्ही. बगार गाडवाचेर आयलो, एक सादो बोळो शांतीचो राय जावन मात न्ही, आपणाकच समर्पण दिवंक, हेरांचें लुटोवंक न्ही, बगार आपणाकच त्या खुर्सार बलिदान दिवन आम्हा समेस्तांची सोडवण करूंक. ताळयो भेटोवन देवा गर्गा आनी होगळा दिया. प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाचें न्हू, पास्क परब गेल्या त्या आयतारातानूच प्रारंभ जाता. जेजू जेरुसलेमाक गेलो आपणाकच बली कशें त्या खुर्सार भेटोवंक. तो आपणाकच घेवन गेलो. श्रेश्ठ याजक कसो आपणाकच शेळी जावन व्हरून गेलो. आनी ह्या दिसांनी जेजूचे पाशांव आमी नियाळटा. आनी आज तुमी मिसा गेल्या तर थंयसर जुदासान जेजूक नेगार करचें आसा, विक्रीत करचें आसा म्हण जेजू पयलेंच सांगून दिता. म्हणजे जुदास जेजूक 30 नाण्यांक विक्रीत करूंक सगळी तयाराय करना आसा. जेजू हें सगळें जाणा, देखून ताच्या काळजांत कितें आसा? दूख आसा. दूख आसल्यार देवा बापान दिल्लें मिसांव तो जारी करूंक तो आपणाकच समर्पण दिता. हे मोगाचें न्हू आमी नियाळ करचें. देखून ह्या राती आमी पास्क परब आचारसूंक तयार जावचें म्हळ्यार आमी काळोखांतले उजवाडाक येवचें. आमच्या जिवितांत त्या पातकाच्या बंदड्यांतलें आमी आमच्या जिवितांत स्वातंत्र्य जिविताक, पवित्र भाग्यवंत जिविताक उतरोवचें. अशें आमी उतरना जाल्यार हर एका वर्सा ताळयांचो आयतार या निमाण पवित्र ब्रेस्तार, पवित्र शुक्रार, हालेलुयाचो शनवार आचारसून कसलेंच फायदो ना. मोगाचें आमी सर आतां उबे रावया. सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेलां म्हणलें एक गीत आमी गावया. पपय सक्रामेंतल्या जेजूक आमी पळोवया. कसल्या भोगणांनी तो जेरुसलेमाक प्रवेश करता. आनी त्या दिसा हांव 4थ्या दिसा निसान म्हयन्याच्या 14व्या दिसा थंयसर आपणाकच भली कशें भेटोवंक तो निमाणे जेवणार उंडो मोडटा आनी दाका रोस आपल्या शिसांक वांडटा. आपलें मांस आनी रगत तो दिवंक तें निमाणें जेवण तो जेवता आनी तें येवकरिस्त घडटा. दुसऱ्या दिसा खुर्सार तो मरता. म्हणजे जें कितें तें आदल्या दिसा लितुर्जीक रितीन समिया जेजून भेटयलें, दुसऱ्या दिसा खुर्सार ताच्या जिवाचें बलिदान ताणें केलें. तर जेजूक आमी सांगात दिवचो. जेजूक आमी म्हणया, समिया म्हज्या तुका हांव तानेलां, आसरो सोदून तुजो आयलां. तुज्या सांगाता म्हाकाय जेरुसलेमाक प्रवेश जावचें भाग फावो कर. हांवें जेरुसलेम म्हळ्यार देवाचें देवाळ प्रवेश जायची. हांवें म्हाकाच तुका भेटोवन दिजय. तूं म्हजे खातीर मेलोय देखून हांवें म्हाकाच तुका समर्पण दिवन तुजे खातीर हांवें जियेचें. तुवें जडलेली ती सोडवण हांवें आपणायचें. म्हज्या जिवितांत नीज पास्क जायचें. हांवें उतरायचें. कुरपा नातल्या त्या जिवितांत हांव नालिसायेच्या अमर्यादेच्या लजेच्या पातकी जिवितांत हांव मर्यादेच्या सन्मानाच्या कुरपेच्या वैभवाच्या महिमेच्या जिवितां हांवें उतरायचें. देखून जेजू म्हाका तुजी कुरपा दी म्हणून जेजू लागीं मागून सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेलां म्हणलें गीत आमी गावया. सोमिया म्हज्या
तुका हांव तानेला सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला मोगाच्यान आमी दोळे धांपया आमी दोळे धांपून सोम्या जेजू लागीं म्हणया जेजू हांव तुका तानेला जशें तूं म्हज्या खातीर तानेलोय म्हाका सोडवण दिवच्या तानेन तूं भरलोय जुदासा सयत बाचाव करूंक तूं आशेलोय तुज्या सगळ्या आपोस्तलांक बाचाव करून तूं आशेलोय देखून खुर्सार थांव तुवें भोव मारल्याय म्हाका तान लागल्या सोम्या तुका लागलेली ती तान म्हज्या आत्म्याकी तुजें तें एक जावची वर्ती तान फावो कर सोम्या जेजू कोणा लागीं सोम्या वचो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची कोणा लागीं सोम्या वचो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची कोणा लागीं सोम्या वचो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची कोणा लागीं सोम्या वचो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर तुजे संगी रावंक म्हाका फावो कर तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर तुजे संगी रावंक म्हाका फावो कर तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर तुजे संगी रावंक म्हाका फावो कर तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर तुजे संगी रावंक म्हाका फावो कर सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला हात वयर कर मोगाच्यान ताने येवया आमी लाल येवया सोम्या हांव तान येता तुका सोम्या हांव तुका लाल येता सोम्याक तुमी तान येवन लाल येवन ताजे आमोलीक रगत आमचेर आमी शिंबडावन घेता आसतना माथ्या थावन पांया पर्यंत आमकां तो गूण करता आमकां तो बरें करता आमकां तो नितळ करता ताणें आमकां दिल्ली ती सोडवण आमकां लाभता आमच्या कुडीक आमच्या आत्म्याक आमच्या काळजाक आमच्या सगळ्या जिविताक ताचे तें आमी संपूर्ण तरान पास्क अनुभव करता पासिंग ओवर
आमी रिझरेक्शन पुनर्जीवनपण आमी अनुभव करतले सोम्या ते एक नवें जिवीत आमी अनुभव करतले देखून ही भागी रात ही पवित्र रात देवान आमकां फावो केल्या काळजांत तावन सोम्याक आमी म्हणया सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन वचो तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन वचो तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन वचो तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन वचो तुज्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर तुज्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां 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 हालेलुया 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 तुजो आयला तुजो आयला तुजो आयला तुजो तुमच्या दोन्ही हात तुमच्या काळजाचेर दवरा आनी दोळे धांपून स्वीकार करा सोम्या जेजून तुजेर आशिर्वाद घालचे कितलें तूं काळजांत तावन ताका ताणयताय तितलें तो तुज्या काळजांत ताच्या जिविताची झर वळाशी करता ताच्या जिविताच्या झरीच्या पवित्र आत्म्याक तुका तो धाडता आनी तुका तो अभिषिक्त करता कोणी ताणयता जाल्यार म्हजे सरशी येवं दी आनी म्हज्या थावन पियोवन दी ताका हांव जिविताच्या झरींतलें पियोंक दितलो ती ताचे थंय एक झर जावन भरोन ओमथोन व्हाळटली जो हांव वांजेल 7वा वसोर 30 आनी 7 वळ Gospel of St. John chapter 7 verse 37 If anyone who is thirsty let him come to me and drink and I shall make him to drink from the springs of the living waters and it will become a source of spring water that flows out of him ह्या सगळी कॅरल म्हणल्यार हांगासर कोणी मागोन आसा तुज्या जिवितांत जें कितें मागोन आसा देव तुका फावो करनासा आनी कोण थंयसर मागोन आसा पाठीच्या कण्याची दूख आसा ह्या पाठीचें हाडां आसक जाल्यार सकयल्या पाटीन दूख आसा ह्या वयल्या पाटीन दूख आसा जीसस इज टचिंग यू आनी हिलिंग यू रायट नाव ह्या सगळी तुका गुण करनासा बरें करनासा परीक्षा बरयल्लीं भुरगीं कोणी हांगासर आसात परीक्षेंत पास जावचे खातीर मागोन आसात तुवें आशिल्ल्याचे की चड तुवें एक्सपेक्ट केल्ल्याचे की चड मार्क्स तुका मेळोन आसात भावार्थान पातये कोणी ऑनलायन थंयसर ह्या रातीच्या आराधनांत वांटो घेवन आसात आनी मागोन आसात तुमच्या भुरग्यां खातीर या तुज्याच खातीर परीक्षेंत पास जावन बऱ्यांतले बरे रिजल्ट येवचे खातीर डिस्टिंक्शन मेळचे खातीर तुवें आशिल्ल्या तसलें तें इंजिनियरींग स्टडीज या कंप्युटर सायन्स स्टडीज या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्टडीज या MBBS या मॅनेजमेंट या
सी ए चार्टर्ड अकाउंटन्सी एग्जाम्स जे कितें तूं मागताय त्या प्रमाणे देव तुजेर आशिर्वाद घालून आसा, तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालून आसा. भुरग्यांचे देण्या खातीर कोणी मागून आसा हांगासर तांचेच खातीर या, तांच्या दुये खातीर या, सुने खातीर, या भयणी खातीर, कोणा खातीर तूं मागून आसा. देव तुजेर आशिर्वाद घालून आसा. बरें काम मेळोंक, या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळोंक देव तुजेर बेसांव घालून आसा. जे कितें तूं मागून आसाय तें तुका मेळ्ळांच म्हूण सतमान, आनी तें तुका मेळटलेंच. मार्काचो वांजेल 11:20 आनी 4 मार्क चॅप्टर 11:24. तुज्या पांयांचे पांय तो ट्विस्ट जावन थंयसर विशेष दूख आसा धाकट्यारान म्हळ्यार हाडान थंय गॅप आसा. बट ॲट दीस वेरी मोमेंट यू आर बींग हिल्ड. एमिल्डा म्हणल्या भयणी, ह्या हिल्डा जावंक पुरो तेचें नांव. हिल्डा यार एमिल्डा. तुका तूं गूण करनासा. सेलेस्तीन तुजें मागणें देव आयकोन आसा. तुजीं दुखां पसून काडून आसा. जेसिंता म्हणल्यार देव आशिर्वाद घालून आसा. थंयसर एकलो भाव आसा चार्ल्स म्हणून तुजेर आशिर्वाद घालून आसा. देव तुजें नांव जावन आसा विक्टोरी या विक्टर. तुजेर देवाचें विशेश बेसांव आसा. रेजिनाल्ड एंड फ्रेडरिक, यू आर बींग ब्लेस्ड ॲट दीस वेरी मोमेंट. सियोन म्हणल्यार भुरग्याचेर देव आशिर्वाद घालून आसा. तूं मागून आसा त्या भुरग्या खातीर. काळजांतान आमी मागया, भावार्थान आमी मागया, सगळ्या संवसारा खातीर मागोंक देवान आमकां ही रातीची जागरण दिलां. आमच्या भारत देशा खातीर आमी मागया. येली सावंत बऱ्यांतलो बरो सरकार आमकां मेळच्या खातीर, आनी सर अधिकाऱ्यांनी भ्रश्टाचार सोडून नितीपणान दुबळ्यांक धाकट्यां खातीर कश्टतल्यांत बसत, दलितां बसत, आनी विशेश जावन सर मनशांनी, सर भावार्थाच्या मनशांनी, समर्थीच्या मनशांनी माया मोगान जिवंक अपुर्ब्याचें वातावरण, राजकीय वातावरण, सामाजीक वातावरण, आमच्या देशाचें वातावरण तशेंच रुपेश जावच्या खातीर आमी काळजांतान आमी मागया. सर भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी देवातान पयस केल्ल्यांनी, नास्तिकांनी सयत देवा लागीं फाटीं येवच्या खातीर आमी भावार्थान मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका, होगळाव तुका, जय जय तुका, स्तुती तुका, आराधना तुका, पदवी तुका, महिमा तुका. हालेलुया 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 दायकन बसात मोगाचे न्हू. सगळी रात आमच्या मुखार आसा. सगळी रात आमकां मागणें करूंक आसा. वय मो प्रेज द लॉर्ड. तुमी येता आसतना पयत पुस्तक हाडून आयल्यात गी? कोण हाडून आयल्यात गी? हाडलां गी? हाडलां जाल्यार काण घ्या, पयत पुस्तक हाडून घ्या. थंयसर कीर्तन 30 आनी 7 चवथी वळ. Psalm 37:4 कितें म्हणटा? सोम्या थंय तुजो संतोश सोदू, तो तुज्या काळजाचे अत्रेग फावो करतलो. प्रेज द लॉर्ड. डिलायट इन द लॉर्ड अँड ही विल फुलफिल युअर हार्ट्स डिझायर्स. सोम्या थंय तुजो संतोष सोदू. सांगा. सोम्या थंय तुजो संतोष सोदू. एकामेका सांगा. सोम्या थंय तुजो संतोष सोदू. सोम्या थंय तुजो संतोष सोदू. आज सगळी रात मोगाच्या न्हू, सोम्या थंय आमी संतोष सोदी जाय. गितां गायता आसतना, अर्गां आनी होगळाप दिता आसतना, ह्या देवाचें उतर आयकत आसतना आमी कोणा थंय संतोष सोदी जाय? सोम्या थंय. केदाळ सोम्या थंय संतोष आमी सोदया. सोम्या थंय तुजो संतोष सोद, तो तुज्या काळजाचे अत्रेग फावो करतलो. जे कितें तूं मागताय, काळजाचे अत्रेग कितें कितें स्वप्नां तुजीं, कितें येवजण तुजें शिकपा खातीर, ह्या काजारी जिवितांत, कुटुंबा खातीर, ह्या मुखल्या फुडारा खातीर, जे कितें तूं मागताय देव तुका फावो करतलो. पूण तुवें कितें करी जाय? सोम्या थंय संतोष सोदी जाय. न्हिदेन न्ही, जायत गी जेमेवन न्ही, देखून खंयच्या तरान जेमेवचें न्ही, न्हिदचें न्ही. ह्या मतीन कितेंय दुसरी चिंता येवंक सोडची नाकात. आमी सांगाता मेळोन एका काळजाची, एका मनाची जावन आमी मागया. सोम्या थंय आमचो संतोष सोदया. तेन्ना सोमी जेजू बोपोय सक्रामेंतांत हांव म्हणटा, तूं भिये नाका. केदे व्हडले तुजे जिविताचे गरज जावं दी, हांव ते तुका फावो करतलो. एका भयणीक नवें घर काणयो आसलें, घोव जायत तो पियेतालो, ताचे कडेन इल्ले पयशे आसले, तो दिवंक तयार नासलो. पयलींचें घर विकल्लें, पूण एकल्यान कुटुंबाच्याच मनशान अर्जंट पयशे जायचे म्हण फोन केलो. 35 लाख रुपये दितास म्हण सांगलें ताच्या बायलेन कुटुंबाच्यांनी. पूण उपरांत तांकां दिवंक साध्य जावना, आतां फाल्यां म्हणून उपरांत तो फोनूच काडनासलो तांचे. आनी आतां तांकां पयशांची गरज आसली म्हळ्यार नवें घर काणयोंक जायतीं लगभग 8 वर्सां जाल्लीं. आतां ह्या दिसांनी देवा लागीं तेणी काळजांतान मागलें. ह्या दिसांनी रेतेरी आसात, करेजमाचे रेतेरी, देखून त्या रेतेरी वेळार तांणी भक्तीपणान, भावार्थान, उपवास, प्रायश्चीत करून देवा लागीं मागता आसतना देवान तांकां म्हळें, हांव निंगी सगळ्या सृश्टेचो रचणार. म्हाका असाध्य म्हणचें कितें आसा गी. जेरमाया प्रवादीचो बूक 30 आनी 2 20 आनी 7 जेरमाया चॅप्टर 32:27. कोणा कोंकणीन सांगूं येता कोंकणीन म्हणा, कोणा इंग्लिशान सांगूं येता इंग्लिशान म्हणा. ह्या तुमचो पयत पुस्तक उक्तें करा. जेरमाया 32:27 सांगा. एरेमिया 32:27 सांगा.
सोमी जेजू सर रसने सो रसनार ताका असाध्य म्हणचें कितें आसा गी मोगाच्या न्हू ही भयण भावार्थान पातयेली येयली आनी पातयेत येता आसतना तिजें मागणें जावन आसलें तिच्या घोवांनी मागण्या येचें म्हण सांगता आसता तिची धूव मागण्याक येनातलें मोगार पडिल्लें काजरी जावंक आयकनातलें तिणें मागलें तें खंडीत जातलें म्हणून ती घरा वचून दिंबयेर पडोवन तिणें मागणें केलें दुसऱ्या दिसा तिचो घोव म्हणटा की हांवें 12 वर्सां जालीं हांव कुमसार जावना हांव ही रेतेरेक येता रेतेर आसा गे म्हणून तिणें म्हळें रेतेर आसा ये म्हणून दुसऱ्या दिसा तो आयलो मात न्ही तो कुमसार जावन ते रेतेरेन वांटो घेतलो ताणें आनी त्या रेतेरेन ताका विशेश दैवीक अनुभव जालो घरा आयल्या उपरांत त्या रेतेर वेळा म्हळें घोवा बायलांनी सांगाता हात धरून मागणें करीचें म्हूण घरा आयल्या उपरांत तो बायलेक म्हणटा की आमी एपणी हात धरून मागणें करया गी आमच्या आलतारी मुखार म्हूण तिका अजाप जालें पयलें सोरोप येतलो मागणें म्हणलें नाका म्हणटालो घोवान पयले फावटी आलतारी मुखार घोव बायलांनी सांगाता म्हणून हात धरून मागणें केलें आनी त्या दुवेन पळयलें जावंक पुरो दुवेकी बगलें मागणें करचें म्हूण दुसऱ्या दिसा तिणें विचारलें रेतेर खंय आसा की म्हाकाय कुमसार जायचें म्हूण तिसऱ्या दिसा तिच्या दुवेक काण घेवन आयली ती आनी दुय बरें कुमसार जावन तिणें रेतेर गेली आनी चवथ्या दिसा तांचो पुती रेतेरेक आयलो सगळें कुटुंब रेतेर फाटीं गेलें सगळ्या कुटुंबांतूच मागणें रजार आयलें ताजे उपरांत ते जाल्या उपरांत तेच्या कुटुंबांतूच करेस्माच्या काळाचे ते उपवास प्राचीत सगळें तांणी करून सुरू केलें सोरो पिवचो पुतू सोरो पिवचो उणें केलें दुयेंनी बियर पिवचें जालें तांणी तें रावयलें आनी घोवांनी सोरो पिवचें रावयलें सगळें कुटुंब मागणें करनासलें एक 10 दीस जायचे जाल्यार अजापांनी म्हणल्या बरी कोणें पळय लगभग 8 वर्सां जावन फोन बंद कर तांचे पयशे दिवनात ताणें फोन कर म्हळें इतल्या वर्सां जावन हांवें तुमकां पयशे दिवनात हांव जायत्या कश्टांत आसलो समस्यांत आसलो म्हाकाय बारी बेजाराय बगतली देखून हांवें फोनूच बदलिल्लें गांवांत सोडूनच दुसऱ्या गांवांत आसलो म्हज्या बायल्या भुरग्यांक सांगता हांव तुमचे पयशे फाल्यांच फारीक करता म्हणालो आनी दुसऱ्या दिसा बँकाक येवन सगळें तांचे ट्रान्जॅक्शनाचें करूंक आसा बँकान तें पुराय केलें तिसऱ्या दिसा पयशे सगळे तांच्या बँकाक आयले तांणी पळयलें फ्लॅट आसलें चवथ्या दिसा म्हाकाचें न्हू तांचें फ्लॅट नावार जालें ताळये भेटोवन देवा गरगान ह्यो क्लाब दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू ताचेर नदर घाला तुमचे मुखामळां परजळटलीं केदींच लजेन तुमची तकलीफ बांदा घालची ना खंयसर तुमचे पयशे सांपडल्या ते फाटीं मेळटले खंयसर तुमकां प्रमोशन तें सांपडलां तें प्रमोशन तुमकां मेळटलें खंयसर तुमकां एक बरी सैरीक जावं अडखळ आसा तांतलें देव तुमकां निवारतलो तुमच्या परिक्षेंत बरें मार्क्स काडूंक बरें शिकोवंक कसली अडखळ आसा भुरग्यांक ह्या व्हडांक तुमकां ते सर अडखळी पयस जातल्यो तुमी केवल समयाचेर नदर घालचें कोणाचेर नदर घालचें कीर्तन 30 आनी 4 5 सांगा कीर्तन 34 सांगा 34 5 Psalm 34 5 look unto him सांगा look unto him Look unto him and be radiant and be radiant and you will never put your head down and you will never put your head down in shame in shame. praise the Lord Praise the Lord. सोम्या जेजू सम्या जेजू हांव तुजेर नदर लायता हांव तुजेर नदर मारता म्हजें मुखामळ म्हजें मुखामळ परजळशें कर परजळशें कर जे कितें म्हज्या तात्वार आसात जे कितें तुजे तात्वार आसात ते सगळे तूं म्हाका फावो करताय ते सगळे तूं म्हाका फावो हो करता बरवसो म्हाका फावो हो कर बरोसो म्हाका फावो कर ही पातयेणी म्हाका दी ही पातयेणी म्हाका दी ह्या भावार्थान जियोंक ह्या भावार्थान जियोंक म्हाका तूं फावो कर म्हाका तूं फावो कर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड भावार्थान मोगाच्या न्हू हे रातीच्या जागरण आमी करया आनी मागणें आमी करया आतां एक एक्शन सॉंग आमी गावया जेजू जेजू तूं म्हजो राय म्हणून जेजू जेजू तूं म्हजो राय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय बो पळय सक्रामेंतल्या जेजूक आमी म्हणया कित्याक जेजू ह्या दिसांनी कश्टाल्लें आमी नियाळ करता जुदासान ताका विकलें कितल्या नाण्यांक विकलें 30 कसली नाणी रुपयाची नाणी एक रुपयाचें नाणें कितलें आसता एक शेकल म्हळ्यार लगभग एक 10 ग्राम आसा म्हण चिंत्या कितलें मोल आसा रुपयाच्या नाण्यांक कसो आसा तुमकां कितले एक 4000 5000 आसत की एक 4-5 हजार रुपयाचें नाणें एक 10 ग्राम आसत जाल्यार भांगाराचें नाणें जाल्यार 10 ग्राम आसल्यार कितले आसात 50,000 की 60,000 वय 30 नाणें म्हळ्यार कितले जाले कितले सड्ड म्हळ्यार एक 1.5 लाख रुपये ताणें जेजू कितल्या रुपयांक विकले आमच्या एक 1.5 लाखाक मोगाचें न्हू कितलें मोल उणें न्ही कितलें जेजूक ताणें ल्हान केलें जेजून जुदासाक पयशांची थैलीच दिली पूण जुदासान 30 रुपयाच्या नाण्याक जेजूक विकूंक पळयलें एका गुलामाचें मोल तें एका सेवकाचें मोल तें
एका गवळ्याचें मोल सगळ्या वर्साचें काम केल्ल्याचें मोल ताणें त्या मोलाक जेजूक विकलें. जेजूक एक वस्त केलें ताणें. तरी जेजून जुदासा खातीर सगळ्यां खातीर जीव दिलो. पेद्रून ताका नेगार केलें. शिसांनी ताका तिरस्कार करून धांवन गेले. जेजू हें सगळें जेरुसलेमांत अनुभव करता तरी तो कालवार पर्वताचेर मरोंक तयार जाता. आमी कितले फावटी जेजूक इन्कार केला, नेगार केला. देखून जेजू मोगाचें आज म्हजें तें तुजें तें घेवंक आशेता. सगळ्या संवसारा खातीर हांवें आनी तुवें मागासय. आमच्या मांगलोरांत कितलोसो लोक आसा वय की न्ही? कितलो लोक आसात? कितलो क्रिस्तांव लोक आसा? लगभग 2 लाख लोक आसा वय मो. कितलो लोक आसा? देवशेन देवशेन पळय हांगासर कितले जाण आहात? 200 300 चड आहात गे? 400 500? तर 2 लाख लोकांक 500 लोकांनी मागाचे जाल्यार एकल्यान कितल्या लोकां खातीर मागाचे? कितले कितले? एक 400-500 लोकां खातीर म्हणी मागाचे वय मो. सांग तेगे नासलें तुवें 500 लोकां खातीर मागाचे म्हण सांग 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 तेगे नासलें. कितल्या लोकां खातीर मागाचे? 500 क्रिस्तांव खातीर. ताळयो वाटून देवा घरगान जोरान. हिंदुआंचो, मुस्लिमांचो, फारस्यांचो, सर धर्माचो, जाती कातीचो लोक धरल्यार कितलो लोक आसा तांगा? एक कितले? 20 लाख 30 लाख आसा गे? कंडी जावन 20-30 लाख लोक आसा. तर तुमी कितल्या जाणां खातीर मागाचे? 5000 लोकां खातीर मागाचे. कितले? सांगा तेगे नासल्या कितल्या लोकां खातीर? तूं जमेन पडल्यार कितले लोक जमेन पडटा? 5000 लोक जमेन पडटा. तुवें मागल्यार 5000 लोकां पैकी तूं एक 10 जण म्हणी सोरो सोडटीत जाल्यार कितलें बरें न्ही गे? ताज्या बायले भुरग्यां बरें करून पळयतीत जाल्यार कितले एक तरणाटे चेडूंक काज जायना म्हणलें तर काजर जाता म्हण आवय बापायन सांगलें बरें काजर जायत जाल्यार कुटुंब कितलें बरें जायत वय की न्ही? आं एक तरणाटो चेडो शिकनातलो पोली भुरगो भोंवसो तुज्या मागण्या वरवीं बरें करून शिकोवन एक बरें काम करून कुटुंबाक एक आशिर्वाद जाय जाल्यार कितलें बरें जाता की ना? मोगाच्यान तुमच्या मागण्या जायतें बळ आसा तेगे नासलें सांग तुज्या मागण्या जायतें बळ आसा. ताळये भेटोवन देवा करगा आनी होगळाप दिया. सांगा तुज्या मागण्या जायतें बळ आसा. निदानाकात जमेनाकात. प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्यान आमी उबे रावया. जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. तो सांगा तो म्हजें तें आसा. सांगा सांगा तो म्हजें तें आसा तो तुजें तें आसा. सांगा तो म्हजें तें आसा तो तुजें तें. तुजें तें आसल्यार तुवें न्हिदोंक ना. म्हजें तें आसल्यार हांवें न्हिदोंक ना. म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पांयांनी आसा. चलोंक तो शिकयता. ताज्या उपरांत म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा. रडोंक वता न्ही तुमकां इल्लें रडा देत गे. दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा. हांसोंक तो शिकयता. जेजूक भोव पयस सक्रामेंतल्यार जेजूक बारीक खुशी जातली. देत गे. प्रेज द लॉर्ड. ताज्या उपरांत कितें जालें गे? तितल्यान गे. रेडी 1 2 3. जेसू जेसू रायांचो राय जेसू जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू जेसू रायांचो राय जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू जेसू रायांचो राय जेसू जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू जेसू रायांचो राय जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू तूं म्हाका जाय. हात वयर कर. ताळयो भेटोवन. म्हजें तें आसा तो तुजें तें आसा. तो म्हजें तें आसा तो तुजें तें आसा. सर्वांत जियेता. तो म्हजें तें आसा तो तुजें तें आसा. तो म्हजें तें आसा तो तुजें तें आसा. सर्वांत जियेता. जेसू जेसू रायांचो राय जेसू जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू जेसू रायांचो राय जेसू तूं म्हाका जाय.
जेसू तूं म्हाका जाय. तरी हात वयर कर. म्हज्या हातांनी आसा, म्हज्या पायांनी आसा, म्हज्या हातांनी आसा, म्हज्या पायांनी आसा, चलोंक तो शिकयता. म्हज्या हातांनी आसा, म्हज्या पायांनी आसा, म्हज्या हातांनी आसा, म्हज्या पायांनी आसा, चलोंक तो शिकयता. जेसू जेसू राया सोराय, जेसू जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू जेसू राया सोराय, जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू तूं म्हाका जाय. तरी हात वयर कर. म्हज्या कश्टांनी आसा, म्हज्या दुखांनी आसा, म्हज्या कश्टांनी आसा, म्हज्या दुखांनी आसा, हांसूंक तो शिकयता. म्हज्या कश्टांनी आसा, म्हज्या दुखांनी आसा, म्हज्या कश्टांनी आसा, म्हज्या दुखांनी आसा, हांसूंक तो शिकयता. जेसू जेसू राया सोराय, जेसू जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू जेसू राया सोराय, जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू जेसू राया सोराय, जेसू जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू जेसू राया सोराय, जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू तूं म्हाका जाय. हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया 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 Hallelujah, 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 दोनी हात आमच्या काळजाचे दवरया मोगाचे न्हू. काळजांतान आमी मागया कोणी मागून आसा. टोनी म्हणलो मागून आसा या तुमी त्या टोनी म्हणल्या खातीर एंटनी म्हणल्या खातीर मागतात. ताका दोळ्यांक कितें हाड जाल्ल्या बरी जाता. दोळ्यांची कितें पळय समस्या सुरू जाल्यात. जेजू ताका गूण करनासा. तुज्या मागण्या वरवीं तूं टोनी म्हणलो खंयसर ऑनलायन तें पळोवन आसाय आनी तुजो वांटो घेवन आसाय मागोन आसाय. जेजू तुजे दोळे आपूण गूण करता. सायमन म्हणल्यार विशेश जावन दंप्रगांठी दूख आसात. बसोंक जायना उठोंक जायना विशेश दूख आसात पूण काम करूंक आसा तुका. तूं दुर्बळो तोटाचें भागीचें काम आसा तुका. गाद्याचें काम आसा तुका. जेजू गूण करता. तुजे दंप्रगांठी गूण करता. फिलोमिना म्हणल्यार मागणें करनासा. दंप्रगांठीचें ऑपरेशन जालां सर्जरी जाल्यार दूख आसा. दंप्रगांठी चलता आसतना यू आर बींग हील्ड रायट नाव. ह्या सगळ्या तुका गूण करनासा. जेजू बरें करनासा. थंयसर मागोन आसा एक भयण. प्रिसिल्ला म्हणल्या भयणीचेर जेजू आशिर्वाद घालना आसा. प्रिसिल्ला म्हणल्या भयणीचेर जेजू आशिर्वाद घालना आसा. बरें करना आसा. बेसांव घालना आसा. तुका जेसिंता म्हणून आपयतात. जेस्सी म्हणून आपयतात. सेव्रीन म्हणून आपयतात. तुका सेव्रिनाचेर देव आशिर्वाद घालना आसा. डेनीस यू आर बींग हील्ड एंड यू आर ब्लेस्ड. तुज्या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन जाय तूं मागोन आसाय. तुजेर देव आशिर्वाद घालना आसा. प्रज्वलाचेर देव आशिर्वाद घालना आसा. एक विशेष बंदडी आसा तुका. विशेष बंदडी सोऱ्याची बिडी सिगरेट या वायटाची बंदडी आसा. जीजस इज सेटिंग यू फ्री. मोगाच्या आज राती आमी देवाची कृपा जोडूंक आशेता.
कुरपेची रात ही जावन आसा. देवाची कृपा आमचेर आमी मागोन घेवया. बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या बेगीनच तूं देवन ये. देवन ये आमा समेस्तांचेर हांगासर जेजू बाळकाच्या देव पवित्र मंदिरान ह्या पुण्य क्षेत्रांत हांगासर आमी सांगाता मेळ्ळ्या. हे रातीचें जागरण सोमया जेजू तुज्या हजरपणांत आमकां करूं. तुज्या हजरपणांत आमी कुरपेन ग्रेस जायशें आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. आमकां हर एकल्यांक कुरपेन ग्रेस तूं कर. वय सोमया जेजू तूं जावन आसाय वाट. सर्गी बापाशी वेची वाट तूं जावन आसाय. सासणी जिविताची वाट जावन आसाय. सोडवणेची वाट जावन आसाय. म्हजे खातीर तूं निसान म्हयन्याच्या त्या 10व्या दिसा जेरुसलेमाक प्रवेश केलो. एका गाडवाचेर बसून थंयसर असल्या सगळ्या लोकांनी व्हडा ताळ्यान भोप मारली. होजान्ना होजान्ना दाविदाच्या पुताक होजान्ना. सर्वेस्वराच्या नांवान येता ताका होजान्ना. वय सोमया जेजू तांणी तशें भोप मारता आसतना लोकांक त्या फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी म्हळें तुमी चूप रावा म्हळें. लोकांक चूप रावा म्हणटा आसतना सोमया जेजू तुवें सुमळी जर तर हो लोक चूप रावो जाल्यार म्हजे शिस्त चूप रावती जाल्यार हे हांगासर आसचे फातर सयत उलयतले. वय सोमया जेजू तुवें म्हणलें सिमा बेद्रूक तूं जावन आसाय खडाप तूं जातलो. फातर घट्ट बुन्यादीचो फातर तुजेर हांव पवित्र बांदतलो. जो कोण सोमया जेजूचेर पातयेन विश्वास दवरतात ते घट्ट फातरा सारके जावन भावार्थान आनी विश्वासान सोमया जेजू तुका दाविदाचो पूत म्हूण वळखतले. सोडवणदार म्हूण वळखतले. येवंक आसा तो सर्वेस्पराचो वय सर्वेस्पराचो सोडवणदार तुंच म्हणून तुका स्विकार करतले. आमी समेस्तांनी तुंच वाट म्हणून स्विकार करूं. सोमया तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर. तुज्या कुरपेच्या आत्म्यान आमकां बर. दोनी हात वयर करून आमी मागोवन सुरू करया. ये देवा कुरपेच्या आत्म्यान आमकां बर. सोमया जेजू तुज्या कुरपेच्या आत्म्यान आमकां बर. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू पदवी जेजू महिमान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत कुरपेची सल. बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत कुरपेची सल. बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत कुरपेची सल. बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत कुरपेची सल. तुझ्या सारक्याचो म्हाका केलोय. तुझ्या सारक्याचो म्हाका केलोय. तुझ्या त्या मोगान म्हाका भरलोय. तुझ्या त्या मोगान म्हाका भरलोय. बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत कुरपेची सल. बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत कुरपेची सल. तुझ्या त्या सत्तेन संसार रचलोय. तुझ्या त्या सत्तेन संसार रचलोय. तुझ्या त्या उतरान जिवीत दिले. तुझ्या त्या उतरान जिवीत दिले. बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत कुरपेची सल. बाप
बापाच्या आज्ञा कृपेच्या आज्ञा व्हडा मोगान तुवें पुताक धाडलोय व्हडा मोगान तुवें रगत मारून तुवें मनशाक रचलोय रगत मारून तुवें बापाच्या आज्ञा कृपेच्या आज्ञा बर्मोच्या काळजांत कृपेची सल बापाच्या आज्ञा कृपेच्या आज्ञा बर्मोच्या काळजांत कृपेची सल अज्ञाचे रूप घेवन सदा सासाय अज्ञाचे रूप घेवन सदा रावताय दैवीक सत्तेन तूं आमकां राखताय दैवीक सत्तेन तूं आमकां राखताय बापाच्या आज्ञा कृपेच्या आज्ञा बर्मोच्या काळजांत कृपेची जळ बापाच्या आज्ञा कृपेच्या आज्ञा बर्मोच्या काळजांत कृपेची जळ बर्मोच्या काळजांत कृपेची जळ बर्मोच्या काळजांत कृपेची जळ बर्मोच्या काळजांत कृपेची जर हालेलुया 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 दायकन बसात मोगाचे न्हू जू हांवच्या वांजेलांत 14व्या वस्परांत 6व्या वळेर आमी वाचता गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 जेजू म्हणटा हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे शिवाय म्हज्या मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणूच बापा सरशी वसोंक सकना प्रेज द लॉर्ड जेजू कितें म्हणटा हांवूच वाट आनी सत सकट म्हणा हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणी बापा सरशी वसोंक सकना स्वामी जेजूस वाट सत आनी जिवीत ताच्या मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणी बापा सरशी वसोंक सकना वाट म्हळ्यार आमकां वता आसा न्ही गी वाट म्हळ्यार कितें आतां थोडीं जाणां भायर गेलीं तांकां घरा वचाचें न्ही गी घरा वचाचें जाल्यार वाट्यांतल्यान वचाचें दोरो उडोवन वसोंक जायना जाता गे वाहन येता जाल्यार वाहनां उतरोवन वसोंक जायना वाट्यांतल्यानूच वचचें सारक्या वाट्यांतल्यान आमी वचचें वय मू तर जेजू जावन आसा वाट आतां आमी आनी 2 वरां नियाळ करया जेजू जावन आसा वाट सकट म्हणा वॉट इज वाट वे न्ही इंग्लिशांत वॉट इज वाट म्हळ्यार इट इज द वे इट इज द रोड इट इज द पाथ इट इज द पॅसेज देवा लागीं वचचें जाल्यार स्वामी जेजूस वाट आतां म्हाका नियाळ करता आसतना जेजू थंय कितें सगळें मेळटा म्हणटा आसतना म्हज्या नियाळाक जायत्यो संगती आयल्यो पयलें जेजू लागीं आमी गेल्यार कितें आमकां मेळटा बरी भलायकी मेळटा कित्याक आज म्हाका एकल्यान फोन कर म्हळें फादर आमी तुमकां सांगून हांव वेळ जालो साक्ष दिवंक हांव नकरेसो
म्हजें नांव आल्बर्ट. म्हाका विशेश जावन पोटांत दूख आसली, आल्सर्स असले, एसिडिटी असले, गॅस्ट्रायटीस असले आनी बुराक पडल्यात म्हळ्यार म्हज्या आनकिटीक जायते वखदाची गरज आसा म्हणल्यार म्हाका रिपल्सिव एसिडिटी सगळी जाल्ली. हांव बरोच जायनातलो कित्याक म्हळ्यार म्हाका वायट संवय आसली, सोरोय पियेतालो हांव आनी भायर वचोन खंय खंय मेळिल्लें सांगात खातालो. देखून म्हाका सोडूंक जाय आसलें, सोडूंक जावना. देखून हांव आयलो, रेतीरीक आयलो. रेतीरी वेळार म्हाका दैवीक अनुभव जालो. त्या दिसा हांव हांवें मागणें करून सुरू केलें, पवित्र पुस्तक वाचून सुरू केलो. म्हज्या जिवितांत सोकास बदलावण आयली. सोकास म्हज्या पोटांत आसली उलोवप सगळी गेली, एसिडिटी गेली. मागीर उपरांत टेस्ट करता आसतना थंयसर आल्सर्सी ना म्हण जालें, वखदां सगळीं सयत बंद केलीं. आतां हांव म्हजें जिवीत आपुरबायेन हांव जियोन आसा. भोव मोगाळ जेजून, भोव पयस सक्रामेंतल्या जेजून म्हाका संपूर्ण तरान मोर्चांतलो बाचाव केला आनी पातकाच्या त्या यमकोंडाक वचोन पावोवच्या त्या वायट संवयांतलें देवान म्हाका निवारला. देवाक जावं अर्ग आनी होगळा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू जावन आसा आमकां वैज, जेजू जावन आसा आमकां चिकित्सा, जेजू जावन आसा आमकां आमच्या पिडेक संपूर्ण तरान सुटका. आनी एक भाऊ सौदी अरेबियांतल्यान आयिल्लो ह्या दिसांनी म्हज्या लागीं फोन करन. तो म्हणटा ताच्या जिवितांत व्हड कश्ट आसले, ताची किडनी पाड जाल्ले आनी गांवाक आयिल्ल्या वेळार ताका मुताचे समस्या आसले. भायल्या गांवांतूच दाक्तरान म्हणलें हांगासर आस्पत्रे गेल्लेंच फादर मुल्लरसांतूच दाक्तरा गेल्ल्या वेळार दाक्तरांनी म्हळें तुका किडनीचे समस्या आसात, तुका आमी डायलिसीस करचें पडटा, पूण आनी एक इल्ले दीस रावया. पूण हो भियेलो डायलिसीस करचें जाल्यार, कित्याक येदोळ पर्यंत ताणें पयशे सगळे विबाडलेले सोऱ्याक आनी वायट संवयांक. गांवांत भुरगीं शिकोन आसात, गरबान दिजें म्हण चिंतलां. देखून तो भियेलो. त्या वेळार देवा लागीं तो आयलो. देवाक ताणें उलो मारलो, जेजूक ताणें उलो मारलो आनी मागण्यांत रेतेरेंत जेजूक आपणाचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हण ताणें स्विकार केलें. आनी पयले फावटी तो म्हणटा ताच्या जिवितांत निबियरपणान हात वयर करून मागणें करूंक सुरू केलें. आनी सोरो सोडलो. नाजाल्यार गांवाक आयल्या केबल रेचेर गम्मतां करची, भोंवचें आनी आसलें, खंय वचोन हॉटलाचें खावचें आसलें, सगळें रावयलें ताणें. जेजू ताका कृपा दिली. पयत पुस्तक वाचून सुरू केलो. जेजू ताचो वैयक्तीक सोडवणदार जालो, वैयक्तीक इश्ट जालो, ताका सांगात दिवंक लागलो. आनी तो म्हणटा हांगासर 2 म्हयने रावता आसतना उपरांत दाक्तराक वतना दाक्तरान म्हळें अजापानी तुजे किडनी सगळे बरें जाल्यार डायलिसीसची गरज ना. आनी पाटी गेल्या उपरांत थंयसर वतान काम करूंक आसा. ताका सौदी अरेबियांत आतां 6 म्हयने जाले. तो म्हणटा संपूर्ण बरी भलायकी ताका आसा, ताचें मूत सारकें सोडटा. ताळये पेटोवन देवाक अर्ग आनी होगळा. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका जेन्ना जेजू जावन आसा वाट बऱ्या भलायकेची, सुटका सोडवणेची, आशिर्वादांची. आनी म्हाका एक देवाचें उतर मेळ्ळें. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तक म्हणटा ताच्या संपूर्णतेतावन आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. जुआंव सवांजेल आवस्वर 1 वळ 16. तुमचे लागीं आसल्यार तुमी कोणूय जोरान वाचून सांगीत कितें बरयलां पळया. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1:16. जर तर तुमी पात येतात ह्याच घडये तुमच्या जिवितांत देव व्हरती आजापां वेजमेतां करता. ते बसून आसल्या वेळार तुमची कसलीं त्या आसली एका ल्हानशे चिटीर बरया आनी हांगासर त्या सांवाच्या बॉक्सांत घाला. आमी बोपय सक्रामेंता मुखार 2:11 घडये हांव त्या सांवाचेर मागता. तुमची कसलीं त्या सांव आसल्यार बरोवन हाडा आनी हांगासर घाला. जुआंव सवांजेल आवस्वर 1 वळ 16. कितें म्हणटा कोणी जोरान वाचून सांगा. उबे रावन सांग आनी उरलेल्यांक अवकाश मागीर कोणी पळय कोणाक जेम आयल्या तक्षण पयत पुस्तक उक्ते करा. उबे रावन व्हडल्यान सांगा. सगळ्यांक आयकोवचे प्रमाणे जोरान सकड म्हणा. कोणाच्या परिपूर्णतेतावन, कोणाच्या परिपूर्णतेतावन बोपय सक्रामेंतल्या जेजूक हात दाखय आनी म्हणा ह्या समया जेजूच्या परिपूर्णतेतावन, बाळोक जेजूच्या परिपूर्णतेतावन, संपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक, म्हाका आनी तुका, आमकां सर्वांक सांगा म्हाका तुका आमकां सर्वांक कुरपे वयर करपा लाभल्या, कुरपे वयर करपा लाभल्या. ग्रेस अपॉन ग्रेस, कुरपे वयर करपा, आशिर्वादां वयर आशिर्वादां, दयाळे वयर दयाळाय, काकुती वयर काकूत, बऱ्या भलायकी वयर बरी भलायकी, संतोषा वयर संतोष, समाधाना वयर समाधान. ताळये पेटोवन देवाक अर्ग आनी होगळा दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज राती मोगा जनो आमी नियाळ करया. कुरपा म्हळ्यार कितें गी म्हणून. कुरपा म्हळ्यार तुमकां कोता आसा न्ही. कुरपा म्हळ्यार कितें, कुरपा म्हळ्यार कितें ग्रेस. सकट म्हणा कुरपा म्हळ्यार कितें ग्रेस. केदाळ आमी यूज करता ग्रेस. एक कोणी ग्रेसी आसल्यार कोणी ग्रेसी आसात गे हात वयर करा. हय एक ग्रेसी आहा, 2 ग्रेसी आहा, तेगी ग्रेसी आहात म्हळ्यार आनी कोणी आहात गे. हां
हळंग एनी कोणी आहात की हां तांकां ताळयो भेटून उल्हास या ग्रेस वय प्रेज द लॉर्ड तुमी सगळीं ग्रेस केवल ग्रेसी म्हण नांव असल्यार पावना कितें जाय जी कुरपेन बरा जाय कुरपा म्हळ्यार कितें एक कुरपा म्हळ्यार आतां भुरगीं पळय परिक्षा बरयल्यात पास जायचे न्ही गे तांणी परिक्षा बरोवचे कितले मार्क्स मेळोंक 100 कितले मेळोंक 1 मार्क्स मेळोंक गे 2 गी 3 गी कितले 100 60 गी 100 मार्क्स मेळोंक गी ताळयो भेटोन देवा घर गाणी उगडत तो 60 म्हणटा हय हांवें परिक्षा बरयता आसतना लेखान म्हाका कितले मेळचे आसले 100 मेळचे आसले ताळयो भेटोन देवा घर गाणी उगला दियो प्रेज द लॉर्ड आमी परिक्षा बरोवची कितले मार्क्स मेळोंक 100 पूर्ण काम जाता इल्ले उणें मेळटात तो चर्क म्हणटा 60 तिके वय 60 म्हळ्यार 40 मार्क्स उणें जाले दॅट इज नॉट द रायट वे जर तर तुमकां 60 मार्क्स म्हळ्यार पास करतात न्ही गे 50 मार्क्स म्हळ्यार पास करतात पूण बरें लागता गे बरें लागना 40 मार्क्स म्हळ्यार पास करतात पूण बरें लागना 35 मार्क्स म्हळ्यार जस्ट पास 34 मार्क्स म्हळ्यार फेल आसुंदी भुरगो घरा डॅडी इल्लो पियेता मम्मी चड शिकप ना या त्या दिसांनी व्हडली माय सरली ताची पाप या तो पडोन खंय पांय दूख आसलो चरक्या इल्लो ताप येता पोटान दूख आसा ताका पास करतात कशें पास करतात ग्रेस मार्क्स दितात कितें दितात ग्रेस मार्क्स सकट म्हणा ग्रेस मार्क्स म्हळ्यार दयाळेचे मार्क्स काकुतीचे मार्क्स शोईंग कंपॅशन तशें म्हळ्यार न्ही जावन पास जावना काकू दाखोवन बिरमोद दीस दाखोवन काय म्हणटात शोईंग पिटी ताका पास केला मोगाचें न्हू आमी आमचेच तकी कांयच करूंक जायनातल्या वेळार सोम्या जेजून आमा पातक्यां खातीर आपलो जीव दिलो रोमाकारां बरयल्लें पत्र आवस्वर 5 वोळ 6 ऐका रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 6 पळया आनी कोण वाचतात या नाजाल्यार तूंच वाच बी मे बोलत वाच बरी रोमाकारां बरयल्लें पत्र आवस्वर 5 वोळ 6 सकट म्हळा आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नातलेल्या वेळार क्रिस्तान ताचो निमयारलेलो वेळ पावतस आमा पातक्यां खातीर आपलो जीव दिलो पळया म्हाका आमा पातक्यां खातीर ताणें जीव दिलो आमी पास जावन हांव आमी फेल जाले हांव खंय फेल जाले हांव आदावानी येवे तेंत फेल जाले आदावानी येवेन पातक केलें आनी तें पातक आमा समेस्तां थंय आसा आमी आमकांच बचाव करूंक शकना देखून कोणें बचाव करयत आमकां पातक करिनातल्यान मात्र आमकां बचाव करयत कोणें करयत कित्याक मोगाचें न्हू फादर सिरिली सांगून आसलो देव मनशांच्या पातकांतलो सोडयची जाल्यार आमी देवा लागीं वचत जाय आमी देवा लागीं वचूंक शकना कित्याक आमी जावन आसा पातकी आतां कोणें म्हणी आमच्या सैमांत येसय पूण पातक करिनासतना एक निरापराधी बली जावन देवाची शेळी जावन आपणाकच आमच्या पातका खातीर बलिदान जावन भेटयस कोणूच मनीस पातक करिनासतना जिवंक जालें ना रोमाकारां बरयल्लें पत्र 3 आवस्वर 20 आनी 3 वळ म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 3 वर्स 23 आमी सर पातकी आनी देवाची कृपा होगडायलेले जावन आसा प्रेज द लॉर्ड आमी सर पातकी वयगी बरें कोणी सांगा म्हाका रोमन्स चॅप्टर 3 वर्स 23 3 आवस्वरांत 20 आनी 3 वळ व्हेरी गूड बारी बरें सांगलें व्हडल्यान सांग तूं ग्रेस घे न्ही गे आं जोरान सांग आणकी जोर कित्याक आमी सगळे पातकी सांगा आनी देवाच्या महिमेक वांटेली जावचे भाग होगडायलेले आसले वी आर ऑल सिनर्स and we have fallen short of the grace of God आमकां ग्रेस मार्क्साची गरज आसली
देखून जेजू ह्या संवसाराक येता आसतना मोगाचे न्हू एक व्हड रिस्क काण घेता. रिस्क म्हळ्यार कोताय तुमकां? रिस्क म्हळ्यार कितें? जर तर आमी एका बिजनेसाक 10 लाख रुपये घाले म्हण चिंत्या मेळटात की ना म्हण गोत्तो ना. रिस्क. जर तर एक बांय आसा गुंड बांयत तांदूळ उडल्यार भायर येता की ना म्हणून गोत्तो ना. रिस्क काण घेवची. कोण काण घेता रिस्क? देवाचो पूत सोमी जेजू रिस्क काण घेता. कित्याक रिस्क काण घेता? मोगाचे न्हू तो ह्या संवसाराक येता आसतना येवंक कसो लाभ देवाक मनीस जावन. पूण मनीस जाल्ल्या देवान जेजून देवा लागीं पाटी वचचें जाल्यार एक ल्हानशें खत आसल्यारय मागीर पाटी वचोंक जायना. समजता की म्हज्या सांगता आसात की तुमी? देवाक मनीस जावंक लाभ. मनीस जाल्यार देवाक फाटी वचोंक देवा लागीं जर तर एक ल्हानशें पातक ताणें केलें जाल्यार तो फोंडांत उरता आसलो आमच्या सांगाता. देवान ताका कृपा दाखयली. देवान तयार केलें एक स्त्रीयेक. कोणाक? मोरये मायेक. खाता विण जावन ती तिच्या आवयच्या अन्नाच्या गर्भांत जावन ती जल्मली. आनी तिच्या गर्भांत पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जेजू गर्भांत आयलो. गर्भी सांबाळलो. मोरी माय गर्भेस्त जाली. देवाचो पूत तिच्या गर्भांत मनीस जालो. देवान समिया जेजूक सैंबाच्या पातकांतले निवारले. मोरये मायेकी निवारले. जेजू की निवारले. पूण एक पावटी भूंय पडतस जेजू म्हाका तुका सस्नीक जिविताची वाट जाता. ही इज एन एग्जाम्पल फॉर अस. ही इज अ मॉडेल फॉर अस. ही इज अ गायड फॉर अस. ही इज द वे फॉर अस. कशें? तो आमच्या गतीन जियेलो सर संगतीनी पातकांत एकसण. प्रेज द लॉर्ड. पातकांत एकसण तो आमच्या गतीन जियेलो. खालतो जालो सादो जालो. परगडजीनी जिवच्या पयलें तो कितें करता? जॉर्दान न्हंयत लागीं वचोन ताची रसना जावन आसल्या जुवांव बावतिस्ताच्या मुखार दिंबयेर पडोन जुवांव बावतिस्ता कडचें पवित्र स्नान घेता. आनी पवित्र स्नान घेतस पवित्र आत्मा ताचेर देंवन येता आनी ताका आयकाता एक ताळो. कसलो ताळो? हो म्हज्या मोगाचो पूत हाचे थंय हांव व्हरतो मानवाला. मार्काचो वांजेल 1 वसर 11 वड. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यांक घेता तुमकां रिंगी ताळये बटन उलास या. व्हेरी गुड. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 11. हो म्हज्या मोगाचो पूत. सांगा. ही म्हज्या मोगाची धूव. देगेन आसल्यां सांगा. हो म्हज्या मोगाचो पूत. ही म्हज्या मोगाची धूव. ही देवाच्या मोगाची धूव. सांगा. तूं देवाच्या मोगाचो पूत. आज राती जागरण करूंक आयिल्ल्या वरवीं. आज राती जागरण करूंक आयिल्ल्या वरवीं तूं देवाच्या मोगाचो पूत. तूं देवाच्या मोगाची धूव. तुझे थंय देव बाप व्हरतो मानवाला. कसो मानवालो देवाक? समी जेजू थंय तावन अरण्याक वेता. खंय वेता? 40 आनी दीस आनी रात तो कितें करता? उपास करता. आनी हांगासर मागणें दवरलां. कितले दीस? 40 दीस. 40 दीस म्हळ्यार कितलीं वरां? आनी तुमचे खाली 40 वरां मात्र. आनी तातूंत थोडीं जाणां उठोन घरा या, इल्लें घरा वचून न्हिदोन या, जेवया, इल्लें जेवन या म्हण गेली. पूण तुमी मात उरल्यात न्ही गे. कित्याक उरल्यात? कोणा लागीं वचों सोमया? तुज्या लागीं आसात उतरां सासण जिविताची. ताळी बेटा देवा घर गाणी लाभ दिया. प्रेज द लॉर्ड. सांगा सोमयाक. कोणा लागीं वचों सोमया? कोणा लागीं वचों सोमया? तुज्या लागीं आसात उतरां सासण जिविताची. म्हज्या घरांत म्हाका मेळच्या विशय वापरास. खटल्यार म्हाका मेळच्या विशय वापरास. तुज्या हाजरपणांत म्हाका मेळटा सासणाचें जिवीत. म्हज्या पातकांचें बगसणें कुरपे वयर कुरपा. येतात काले ताळण्यो. तांकां दिसोन सुरू जाता कालें. चिकन तंदुरी, घराकय मासली कडी आनी थोड्यांक दुसरें घालीन दिसोन येता. इल्लें भायर वचोन या, इल्लें आयस्क्रीम खावन या, ह्या भायर वचोन च्या पियोन या, कॉफी पियोन या. जेजू 40 दीस आनी रात
मोगाचे न्हू आमी फेब्रुवारीच्या 14 तारीखेर खरेंच मातशे दीस प्रारंभ केले. अखेर जातात केदाळा परवां शेनवाराच्या दिसा हालेलुयाच्या ह्या पवित्र शेनवाराच्या दिसा अखेर जातात. पूण मोगाचे न्हू आमी जियेल्या गी ताळण्यांचेर जैत वेलें गी पयसर देंवसरा मुजेता. मनीस केवल त्या उंड्या वरवीं जियेना, खाणा जेवणा वरवीं तें तांदुरी आनी कितें मटन चिकन बीफ तें आयस्क्रीम सोरो व्याभिचार आनी निस्कळपण ताजे वरवीं जियेना. बगार देवा तावन येवच्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. म्हाका जेन्ना तुमची ती देवाची कृपा आसा देखून देवाची उतर आयकोंक थंयसर हांगासर तुमी जागे आसात पळया. थोड्यांक येदोळस पुरो जाला. केदाळा अखेर जाता कोण नाय खरेंच न्हू. सिंधीच्या बुधवारा सोडलें मदें मदें धरलां कितें सोडिल्लें तांणी देंवसरा पयसर म्हूण सांगच्या बदलाक मनीस उंडो नातल्यार जायना. उंडो म्हळ्यार तें नातल्यार मास काय ना जाल्यार जायना. केल्यार काल जाता. बाप साहेबांनी सांगलां कळ्ळें मास केल्यार कांय जायना. मास केल्यार कोणी यम काडा वचना. म्हाका जेन्ना बाप साहेबान सांगोना की मास खा म्हणून सांगोना. सूख व्हरून केल्यार यम काडा वचना म्हूण सांगलां. पूण जर तर तूं 40 दीस कितें तुका सोडूंक जायना तुज्या जिवितांत तें कितेंच सोडूंक तुका जायना. सोड न्हू प्रयत्न करचें. रक्ता मोसावणी मासाच्या वंदवण्याचेर आमी जैत व्हरचें. आमच्या कुडीचे वंदवणे दामून आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत वाडवळ जोडची. ताळयो बेटोन देवा गर्गा आनी होगळा दिया. प्रेज द लॉर्ड. देखून म्हाका जेजू बाळकाच्या पुण्या क्षेत्रांत 40 दिसाच्या बदला 40 वरांच्या आज सकाळीं तावन फाल्यां सांजे पर्यंत आसा जागर मागणें. आमी हांत वांटो घेवया. घरा गेल्यार मोगाच्या मागण्यांत रावा फाल्यां सांजे पर्यंत आनी मातनी फाल्यां सांजेरी न्ही परवांय ब्रेस्तारा दिसी आनी शुक्रारा दीस विशेश रितीन शेनवारा सांजे पर्यंत आनी तेच ना मोगाच्या पास्काची रात आमी थंयसर आचरतना नीज पास्क जाल्लो उतरावणी जोडलेलो पासींग ओवर आनी रिजरेक्शन पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव आमकां जातालो. ग्रेस आमकां मेळटली. कृपा समया जेजू थंय म्हाका तुका मेळटली. कित्याक ताणें म्हळें सल मुचे सरसिलो देंवसरा सयताना सर्वेस्परा देवाची तूं परिक्षा करिनाका. म्हाका आमी देवाची परिक्षा करता. हांव खरेंच म्हाज्या दिसांनी मास केल्यार काल जाता पळया. सोरो पियेल्यार काल जाता पळया. कालीं वायट काम केल्यार काल जाता पळया. देव म्हाका कालीं शिक्षा दिता गी पळया. आजकाल म्हाका नास्तीक तशें चिंतात कालें करता देव पळया. म्हाका जाय जाल्ल्या बरी हांव जियेतां पळय. हांव देंवसराची जाल्यार पुजा करून पळयतां. माट मंत्रां पितेसपणां जाय जाल्लें आदान पळयतां. म्हाका मनीस देवाची परिक्षा करता. जेजू म्हणटा त्या देंवसरा पयसर देंवसरा सयताना म्हजे सरशिलो. सर्वेस्परा देवाची एकल्याचें मात्र तूं आराधन कर. आनी जेजू म्हाका आपली सगळी जिणी देंवसराचेर जैत व्हरता. देखून तो जेरुसलेमा वता आसतना एकल्याक विशेश रितीन उसांबळ आयली. कोणा ते त्या देंवसरा ते. देखून जेजू थंयसर निमाणें जेवण जेवतस येवखरीस करतस वचोन थंयसर गेत्सेमनी मळ्यांत रगत कामेता. थंयसर मागणें करता आसतना मोगाचो देंवसार येवन ताका ताळटा. ताका ताळणी हाडटा वंदवणी हाडटा. तुमी जेजू गळगळ्या रोडोन मागता बापा ही खाल्स म्हज्या वयली निवार बापा. पूण म्हजी खुशी न्ही बापा तुजी खुशी जावं. रक्ताचो घाम तो घामेता. त्या घडये तावन कुर्सार मेल्या उपरांत ताजें कडवळ उक्तें करता आसतना रगत भायर सरलें. त्या घडये पर्यंत 7 फावटी तो रगत वरयता. 7 फावटी गेत्सेमनी मळ्यांत रगत कामेता तो. ताका जर्बांत मारतना 2रे फावटी. ताच्या माथ्यार खांट्याचो मुकुट सांचितना 3रे फावटी. तो बारादी कुर्सा बांदा परतून परतून पडटा आसतना ताचे दोंपरा गांठी सगळें आंग चेंचलें आनी थंयसर रक्ताचो वाळ जालो. आनी कालवार पर्वताचेर त्या गोलगोथा म्हळ्यार जाग्यार पावतस ताचें आंग वस्त्र वण काडटा आसतना जर्बांदाच्या घायांक लागलेलें तें आंग वस्त्र वडटा आसतना सगळे घाय परतून जिवे जाले आनी रक्ताचो व्हाळ थंयसर जालो. आनी सवें ताका थंयसर कुर्सार न्हिदोवन ताच्या हातांक पांयांक खिळे मारता आसतना रक्ताचो व्हाळ जालो. आनी कुर्सार उमकळोन तो मेल्या उपरांत ताजें कडवळ उक्तें करता आसतना 7व्या फावटी ताणें रगत वरयलें. 7 फावटी पोरण्या तेस्तामेंतांत मन जातीचें रगत वारोवन 7 फावटी पातकी मनशाच्या आंगार शेणयतालें. समी जेजून आपणाचेंच रगत आम्हा समेस्तांच्या पातकांच्या बक्षण्या खातीर आमकां ग्रेस मेळच्या खातीर ग्रेस मार्क्स दयाळे काकूत
कृपा आमकां मेळच्या खातीर 7 फावटी ताणें रगत वारयलें. ताचे थंय आमकां सासणाचें जिवीत आसा. ही कृपा. जेजू जावन आसा वाट. वॉट इज वॉट? जेजू जावन आसा वाट सर्गींची. जर तर ताका आमी उलो मारता, ताचे थंय आमी एक जाता, सर आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां मेळटा. रोमाकारां बरयलें पत्र 8वा वसर पयली वळ. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 1. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यांक गुन्यांवकार म्हणलें तीर्पस ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यांक गुन्यांवकार म्हणलें तीर्पस ना. तर मोगाचें म्हाका आनी तुका गुन्यांवकार म्हणलें तीर्पस ना. ताळये पेटोवन देवा करगा आनी होकळाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजू संगी आमचो वेळ करचे आसतना, जेजू सांगात आमी एक जाता आसतना आमची पातकां सगळीं जेजू थंय पाशार जातात. तो जावन आसा वाट. आनी जेजू तावन ती कृपा, सोडवणेची कृपा, साल्वासांवाची कृपा, सासणीक जिविताची कृपा, सासणा देवा थंय जियोवच्या त्या सर्गींच्या जिविताची कृपा म्हजे थंय वळोन येता. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें जावन आसा मोगाचें जेजू जावन आसा वाट. आमकां कुरपेस्त जावं, आमकां सगळ्यांक ग्रेस्त जावंक अशें आसा गी ना? ग्रेस्त जावंक अशें आसा गी? ग्रेस्त जावचें म्हळ्यार कितें? ग्रेस्त जावचें म्हळ्यार जायते पयशे करचे, जायतीं बरीं वस्त्रां काडून घेवची, बरीं वाच्यां, जाय तितले भांगाराचे नग न्ही गे, आनी चड भांगार करून बँकांत दवरचें, एक बरें एक कार काडून घेवचें, व्हडलें फ्लॅट करचें, आनी फ्लॅटा भितर बऱ्यांतले बरेचशे मोलादीक वस्तू, मागीर बँकांत पयशे दवरचे, स्टॉक मार्केटींत पयशे, ते हांगासर जागो काडून घेवचो. हे आमी मोगाचें न्हू संवसारी तरान ग्रेस्त जावचें. आतां कुरपेस्त जावचें म्हळ्यार, कुरपा म्हळ्यार मोगाचें न्हू देव जावन आसा कुरपा आनी कुरपेन संपूर्ण तो. किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 103 अवस्वर 8वी वळ. पळया कोणी तुमी वाचा, एकल्या दोगांनी मोबायलाचेर पळोवन आसात न्ही देवाचें उतर जाल्यार व्हड न्ही, व्हडल्यान तुमी वाचून सांगा. कीर्तन साम 103 वर्स 8. किर्तनाचो बूक 103 अवस्वर 8. सर्वेस्पोर दयाळ आनी कुरपाळ. सांगा. सोसणीक आनी मोगान भरलेलो तो सदां काळ आरोप लावचो ना, ससनाक राग तो दवरचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देव मोगाच्यान कुरपेस्त. कुरपेस्त म्हळ्यार कितें? कुरपेन तो ग्रेस्त. आतां कुरपा म्हळ्यार कितें? देवाचें अस्तित्वच मोगाच्यान कुरपा. सकट म्हणा देवाचें अस्तित्वच कुरपा. आमी नामान मरये म्हणटा आसतना आमी कितें म्हणटा? नामान मरये कुरपेन भरलेले. आतां मरी कुरपेन भरल्या आनी देवी कुरपेस्त, आदे मदें कितें तफावत? कोणी तुमी सांगशात गी म्हाका? पळया तुमकां एक अवकाश सांगू. मरी माय कुरपेन भरल्या आनी देवी कुरपेन भरला, तांचे मदें कितें तफावत? मोगाचें न्हू हें हांव नियाळ करता आसतना म्हाका बगलें भूंय आसा आनी सूर्य आसा न्ही गे. हांवें शिकतना म्हाका उडास आसा, सूर्य भारी व्हड आसा खंय पळोवंक आमकां ल्हान दिसता थंयसर आकाशाचेर, पूण सूर्य मस्त व्हड आसा. भूंय सुर्याच्या भोंवतणी गुंता. भुंयच्या प्रास सूर्य भोव व्हड खंय वय गी. कितलो व्हड म्हण कोणी सांगतात गी म्हाका? हांवें एक चिंतू पडलो त्या वेळा ल्हान आसतना म्हाका शिकलो उडास कितलो व्हड. हांवें खंय एपटी सांगचें सरमांत. भुंय ल्हानशी, सूर्य भोव व्हड. कितलो व्हड गोता गे तुमकां गोतना जाल्यार हांव सांगता. भुंय सुर्याक तुलान केल्यार भुंय बरी आसले. भुंय म्हळ्यार सगळो भुंय तुमचो जागो 1 एकरो 10 एकरे 100 एकरे 1000 एकरे म्हळ्यार व्हडले म्हणटात न्ही. सगळ्या भुंयचेर आसले सगळे एकरे सांगाता गेल्यार तसले सूर्य जायचे जाल्यार 13 लाख भुंय जायचे खंय. कितले देखीन आसले सांगा कितले? तर चिंता मोगाच्यान सूर्य केदो व्हड गी म्हणून. कितले जाय? 13 लाख. मोगाच्यान त्या सुर्या बरी आसली नेकेत्रां सरकार आकाशाचेर कितलेशे आसात म्हणना लेख नातले तितले आसात. तांच्या पैकी एक व्हड एक नेकेत्र आसा. ह्या व्हड नेकेत्र सुर्या प्रास 1300
शेकडे ओडकय कितले 1000 तर मोगाच्यान चिंता तें नेकेत्र खेद व्हड आसत पूण ही सर नेकेत्रां कोणें रचली देवान रचली तर देवा थंय मोगाच्यान कितली कृपा आसत ताळये बटन देवा गर्गांनी होगलाब दिया कितली कृपा आतां मोरये ती असली कृपा देवाच्या कृपेक तुलन केल्यार मोरये कृपा इतली कितली इतली जाल्यार देवाची कृपा मोगाच्यान केदे वर्ती जावन आसा प्रेज द लॉर्ड देखून हांवें आनी तुवें मोरये तितली कृपा जोडूंक प्रयत्न करचे सांत आंतोनी तितली कृपा जोडूंक तयार करचे सांत फ्रांसीस सावेरा तितली कृपा जोडूंक जुआंव पौल दुसऱ्या तितली मदर तेरेसा तितली कृपा जोडूंक आमी प्रयत्न करचे म्हणजे हांवें तुवें कृपेस्त जावचें म्हळ्यार देवा सारकें जावंक आमी पळोवचें प्रेज द लॉर्ड मोरये बरी जावंक पळोवचें कशें देव म्हळ्यार चड आनी चड सतास जावचो देव म्हळ्यार मोग हांवें चड आनी चड मोगाचो जावचो देव म्हळ्यार पवित्र हांवें चड आनी चड पवित्र जावचें देव म्हळ्यार बोगसणेचो हांवें चड आनी चड बोगसणेचो जावचो देव म्हळ्यार समजणेचो हांवें चड आनी चड समजणेचो जावचो देव म्हळ्यार जाणवाय हांवें चड आनी चड जाणवाय जावचो मोगाच्यान तुका आतांच बरी भलायकी मेळटा तुज्या जिवितांत देवाचे आशिर्वाद मेळटा दोळे धांपून देव म्हळ्यार कृपेस्त हांवें कृपेस्त जावचें म्हळ्यार देवा सारकें जावचें देवा म्हाका तुज्या बरी चड आनी चड सतासो कर चड आनी चड पवित्र कर म्हाका मोगाच्यान चड आनी चड म्हाका भाग्यवंत कर चड आनी चड म्हाका बोगसणेचो कर चड आनी चड समजणेचो कर चड आनी चड म्हाका जाणवायसो कर चड आनी चड दोडीचो म्हाका कर चड आनी चड सेवेचो म्हाका कर चड आनी चड शांतीचो कर समाधानेचो कर अर्गां बापा होगलाब जेजू जय जय पवित्र आत्म्या हालेलुया होजान्ना ताळी बटन देवा अर्गां आनी होगलाब दिया जोरान आज सगळी रात मोगाचें न्हू तुवें आनी हांवें मागा जाय समिया जेजू तूं जावन आसा वाट हांव तुजें थंय एक जाल्यार हांव चड आनी चड देवा सारको कुरपेस्त जाता प्रेज द लॉर्ड मात न्ही मोगाचें न्हू कुरपेस्त जावचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरचें तिसरें म्हज्या नियाळाक आयलें कुरपेस्त जावचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरचें चड आनी चड हांव समिया जेजू थंय एक जाल्यार हांव कितें जाता चड आनी चड पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी भरता पवित्र आत्म्याची फळां कितलीं आसात 7 गी 20 गी 12 व्हेरी गुड कोणें 12 म्हळें ताळये बटन देवाक अर्गां आनी होगलाब दिया समा सांगलें कितलीं आसात 12 आसात कितलीं म्हण कोणी सांगशात गी 12 पवित्र आत्म्याची फळां कोणी म्हाका सांगशात गी हांव तुमकां वेगळीं सांगूंक शिकयता जायत गी ह्या रितीन सांगल्यार तुमकां वेगळीं समजता मोग संतोश समाधान सांगा एकामेका पळोवन सांगा आज राती शिकायचें तुवें कुरपेस्त जायचें मोग संतोष समाधान सांगा हें तुज्या भितर आसाचें सांगा हें तुज्या भितर आसाचें मोग संतोष समाधान भायर तावन येवचें न्ही देवाच्या एकवटांत भितर तावन उमाळाचें मोग संतोष समाधान प्रेज द लॉर्ड दयाळाय सोंसणीकाय उदारपण सोंसणीकाय तुजे तावन हेरांक वळाचें तुज्या कुटुंबांत तुज्या सेसामारा तुज्या मोगाच्या मनशांक तुवें दयाळाय दाखयची तांची दया दाखयची एकामेका पळोवन सांगा तुज्या भुरग्यांची दया दाखयची तुज्या घोवाची दया दाखयची तुज्या बायलेची दया दाखयची सासूमांयची दाखयची जायत गे आसन ती बाप हां सासूमांयची सुनेची जायत गे हां आनी कोण नंडेची कंडी जावन नंडेची आनी घोवा गेल्या कुटुंबाची बायले गेल्या कुटुंबाची कालन दाखयचे त्या दाळा कितें जाता तुका सोसूंक जाता कितें जाता सोसूंक जाता नाल्यार सोसूंक जायना कितलें सोंसचें हांवें म्हणटात गे आनी जायना म्हाका लास्ट हें फादर लास्ट आनी सोंसीन हांव तशें म्हणटात गे खंय भुरगीं कोण ना जल्माली सांगतात गे सांगनात गे खंय मेळ्ळो कोण ना गो खोदाड म्हाका एक गोमट्याक वचें आं सांगनात गे आयकलां हांवें एक कसली बायल मेळ्ळी गे फादर म्हाका कोणाकी मेळो नजो तुमच्या बरी पाद्र्यापणी जाता आलो म्हणटात गे आं तर काय कितें ना दयाळाय सोंसणीकाय उदारपण सांगा घरांत कोणी हुशार ना जाल्यार तांची दयाळाय दाखोवची पिडेस्तांची भुरगीं सारकी शिकनात जाल्यार मोगाच्यान थोड्या भुरग्यांक समजणी ना ह्या सारक्या भुरग्यांक बुदवंत कांय ना देवान तांकां तशें रचलां तांचे ती आमी दयाळ जायची ताका सोंसणीकाय जायची ताका कितें जायची हा दयाळाय सोंसणीकाय उदारपण म्हजें तावन हेरांक वळाचें आनी आतां म्हजें सेगूण जायचें कितें विस्वासीपण सादेपण आनी स्वनियंत्रण सांगा
विस्वासीपण सादेपण आनी स्वनियंत्रण. म्हाका जेन्ना खंय गेल्यार हांवें विस्वासी जायचे. कोणाक हांवें म्हज्या पाद्र्यापणाच्या जिविताक, रिलिजियस जिविताक विस्वासी जायचे. निश्कळपणाक, म्हज्या पवित्रपणाक, म्हज्या भगवंतपणाक, म्हज्या मागण्याक, म्हज्या पवित्र पुस्तकाच्या जाणवायक, म्हज्या मागण्याच्या जिविताक, म्हज्या सादेपणाक, म्हज्या भळेपणाक हांवें विस्वासी रावचे. हांवें जायचे सादो, हांवें जायचे सादो, गर्वी न्ही, हंकारी न्ही, व्हडपण दाखयतालो न्ही, सादेपण आनी स्वनियंत्रण. कितें? हां, कोणूय म्हाका सरो दिल्यार नाका 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 म्हण काण घेवचें न्ही. नाका म्हळ्यार नाकाच, नाका म्हळ्यार ना म्हळ्यार ना, वसना म्हळ्यार वसना 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 वस. ताणें नाडलें फादर म्हाका. कालें कोणें नाडचें, नाडचें कोणें न्ही, तुमच गेली. ताणें घालें नाडचें न्ही, ताणें पाड केलें. कालें पाड करून घालें. टॉमॅटो जाल्यार पाड करतात. तांती हे तूं पाड जावंक. तुमच गेलां आनी ताणें पाड केलें, आनी पाड केलें. कोणें पाड करनात. कोणें पाड करचें? देंवसरान सयतानान तुका नाडचें आनी तुवें देंवसरा सयताना वय म्हणचें. कितें ना? विस्वासीपण, सादेपण, स्वनियंत्रण. सांगा. खंय गेल्यार उडास दवरा. विस्वासीपण, सादेपण आनी स्वनियंत्रण. सांगा एकामेकाक. विस्वासीपण. हां. आनी मोगाचें सामाजीक तरान भायर वता आसतना समाजेंत मोगाचें म्हजी परगडणी जायची. कसली? निश्कळपण, मानसुगी, दान धर्म. सांगा. निश्कळपण, मानसुगी, दान धर्म. कितलीं जालीं पवित्र आत्म्याची फळां? व्हेरी गुड. ताळी बटन देवा गर्ग आनी हुकळाप दिया. विसरो न्हू जो. सांगा तेगे नासलें विसरा नाका म्हण सांगा. विसरा नाका. परतून सांगायचें एक पटी. हां, थोड्यांक इंग्लिशान मात येता जाल्यार तांकांय सांगता. लव, पीस, जॉय. सांगा. कायंडनेस, पेशन्स अँड जनरॉसिटी. faithfulness, humility, self-control, chastity, modesty and charity, मोग, संतोष, समाधान, दयाळाय, सोसणीकाय, उदारपण, विश्वासीपण, सादेपण, स्वनियंत्रण, मानसुगी, निश्कळपण आणि दान धर्म. मोगाचें न्हू ह्या सेगुणांनी आमी वाडत वाडत वचची. जो हांवच्या वांजेलान 3ऱ्या वसरान 30व्या बळीर जॉन चॅप्टर 3:30 जो हांव बावतीस म्हणटा समिया जेजून म्हज्या जिवितांत वाडत वाडत वचची आनी हांवें म्हज्या जिवितांत ल्हान ल्हान जायची. सांगा. समिया जेजू तुवें म्हजें तें वाडत वाडत वचची आनी हांवें म्हज्या जिवितांत ल्हान ल्हान जायचें. तूं म्हजी वाट पवित्र आत्म्या तें हांवें कुरपेस्त जावंक. तूंच म्हजी वाट. तूं पवित्र आत्म्यांत तूं कुरपेस्त जावन आसलोय. संपूर्ण तरान अभिषिक्त जावन आसलोय. तुज्या संपूर्णतेंत म्हाकाय वांटेली कर. म्हाकाय वांटेली कर. मेक मी ए पार्टेकर. मेक मी ए पार्टेकर in your divine grace. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. I adore you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. I trust you, Lord Jesus. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. मोगाचें थोडे जाण कुरपेस्त जातात बऱ्या वेळार मात्र. थोडे जाण कुरपेस्त जातात बऱ्या वेळार मात्र आनी थोडे जाण कुरपेस्त जातात वायट वेळार मात्र. कशें? थोडे जाणांक मोगाचें देवा कडेन मागल्लें मेळत जाल्यार बारी बरो देव आमचो ताणें हांवें मागल्लें दिलें आनी देवा अर्गां होगळाप झेय झेय. जर तर पिडामणी आयल्यार देवा तूं खंय हांय मेलाय गी कळलो देव कोण आमचो. तोच देव कोण ना बरो कोण ना. हो तो अन्या देव आनी पट्टू देव आनी कितें बॉम्ब्या पुजा मुर्ती पुजा आनी कितें माट मंत्र तें बरें म्हण दिसता थोड्यांक. पळय गी. आनी थोड्यांनी कुरपेस्त जावचें केदाळा पाड वेळार परिक्षेन पळयतले देवा कशें म्हणी करून पास कर देवा. परिक्षेचो म्हाका बरोवं ना हांवें शिकोवं ना आनी परिक्षेंत कांय बरोवं ना. सोन्ने मेळच्या बरी आसा प्लीज देवा. कुरपेस्त जाता. थोडी जाण मोगाचें न्हू कुरपेस्त हाचे विरोध शब्द कितें? कुरपेस्त जावन नातल्या काल म्हणटात आमी इंग्लिशान म्हणटात इफ यू आर नॉट फिल्ड विथ ग्रेस यू आर ए डिसग्रेस म्हणटात. सांगा. डिसग्रेस म्हळ्यार कोंकणीन घालें म्हणचें नालिसाय. सांगा.
अवमर्याद कांटाळा येसो हां कोणी नान न्ही तुमी कोणी नान सांगचें हांवें हां जातात की थोडे फाटी नालीस येसो अवमर्याद येसो इज अ डिस्ग्रेस अवमर्याद येसो थोडी जाणां मोगाच्यान बऱ्या वेळारी आसतात अवमर्यादेचे पाड वेळार थोडे फाटी आतां इलेक्शन येता न्ही गे आनी इलेक्शनांत जिखल्या वेळार थोडे पार्टी आसात सगळ्यान इतल्यानी जय जय म्हूण वेतात मात न्ही आसले पुरा देसवाडकन घालतात हय हांव थोड्या वर्सां पयलीं हांगा गेलो इंग्लंडाक गेलो थंय लिवरपूल म्हणल्यार लागीं आसा लिवरपूल म्हणून गुताय तुमकां थंय एक गांव आसा थंय केदाळ क्रिकेट मॅच आनी फुटबॉल मॅच मेळटा थंय क्रिकेट मॅच जाल्यार तेणे सगळे लोक पुरा दार बंद करून भितर बसतना जाल्यार खंयच्या दुसऱ्या गांवां येता कित्याक ते फुटबॉल मॅचा उपरांत या क्रिकेट मॅचा उपरांत क्रिकेट जिखले पार्टी आहात पळय जिखलेल्यांनी तरणाट्यांनी चलवल्ल्या तरणाट्यांनी भायर येता आसतना सगळ्यांनीतल्यांनी फातर मारचे सगळ्यांनी बॅटांत फुटबॉलांत मारन सगळ्यांचे कारांचे ग्लास फुटोवचे आनी कोणाच्या घरांचे ग्लास फुटोवची आनी थोड्यांचे गेटी देसवाड करच्यो थोडीं जाणां मोगाच्या न्हू डिस्ग्रेस जातात क्या धाडा म्हूण कळना थोडीं जिखल्या वेळार थोडीं सोरोप येयल्ल्या वेळार विशेश कांटाळ्याचे अवमर्यादेचे नालिसाचे मनीस जाता आनी थोडे जाण चलवल्ल्या वेळारी नालिसायचे जातात बॉम्ब्या बुजा मात्रां पितीसपणां तसल्या संगती वेतात मोगाच्या न्हू नीज कुरपेस जावचें म्हळ्यार समिया जेजुतान आमी शिकाचे कश्टांच्या वेळार आनी बऱ्यांच्या वेळार बऱ्याच्या वेळार आनी कश्टांच्या वेळार देखून मोगाच्या न्हू काजाराच्या दिसा घोव बायलां एकामेका साक्षी एकामेका बासवणी करतना कितें म्हणटात हांव तुका पतीन म्हूण घेता हांव तुका पती म्हूण घेता सुखान तशें पिडेन तशें सांगा सुखान तशें पिडेन तशें हांव तुजो मोग करता हांव तुका विश्वासी रावता आनी हांव तुका काजर जाल्ल्यांक तूं उडास ना गे म्हण म्हाका तरी उडास आसा कित्याक हांवें जायती रेस्पारां केल्या तुमी एक दीस केले आनी सोड सोडलां गे म्हण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सक्कट सांगा सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत हांव तुजो मोग करता हांव तुका विश्वासी रावता आनी हांव तुका मानान लेखता भोव पयस सक्रांतले जेजूगे तशें म्हण सुखान तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत हांव तुजो मोग करता हांव तुका विश्वासी रावता हांव तुका मानान लेखता ताळये पेटोवन देवा गर्गान होकळा जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान अशें सांगशात जाल्यार त्याच घडये मोगाच्यान जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालना आसा कोणी थंयसर मागोन आसा बरी सैरीक जावचे खातीर जेजस इज ब्लेसिंग यू विथ अ वेरी गूड लायफ पार्टनर क्लोज युअर आयज एंड क्लेम दीस ब्लेसिंग ह्याच घडये आपणाय देव तुजेर आशिर्वाद घालना आसा तुवें मागले जिविताची सांगातेन तुका मेळटा जायते जाणांनी म्हणा साध्य ना म्हणून पण समिया जेजू थंय सर संगती साध्य देवाक सर संगती साध्य देव तुजेर आशिर्वाद घालता गॉड इज ब्लेसिंग यू विथ अ गूड लायफ पार्टनर यू आर प्रेयिंग येस तुज्या पुता खातीर मागोन आसाय या तुज्या दुये खातीर मागोन आसाय तुका जिविताचो सांगाती तुका लाभता तुज्या दुयेक लाभता ह्याच घडये तूं मागोन आसलें देव तुका फाव करना कोणाक कॅन्सर पिडा आसा हांगासर देवा लागीं मागोंक आयलाय इतली दूख आसा तुज्या आंगांत जाल्यार तूं हांगासर आयलाय देखून देव तुजेर ताळये देव तुका बरें करता देखून ताळये पेटोवन देवाक आतां अर्घ आनी होकलाप दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्घान जेजू होकलाप जेजू जय जय जेजू अशें मागतना मोगाच्यान कितल्या जाणांच्या मतींत तुमच्या मोगाची मनशांची कॅन्सर पिडा आयली या तुमकां कॅन्सर पिडा आसा हात वयर करा कोणें मागलें कॅन्सर पिडे आसता हात वयर करा पळय कितल्या जाणांनी मागलें व्हेरी गूड समा हात वयर करा मोगाच्यान मेळ्ळांच म्हण सतमना सगळीं सांगाता मेळोन मागया मोगाच्यान ह्या त्या वचत कॅन्सर पिडे आसा जायतीं जाणां आसा समिया जेजू गूण कर समिया जेजू बरें कर समिया जेजू तुज्या कुरपेच्या भंडारांत हांव तुज्या कुरपेच्या ग्रेस्कायेंत हांव त्या सर पिडेस्त सांग पाव समिया जेजू तूं बरी भलायकेची कुरपेची जर जावन आसाय तूं जावन आसाय वाट आमकां तूं जावन आसाय बऱ्या भलायकेची वाट तूं जावन आसा आमकां चिकित्सेची वाट तूं आमकां जावन आसाय सर वखदाची वाट तूं जावन आसाय वैज जावचो वैज आमच्या पिडेक समिया जेजू तूंच आमकां वाट जावन आसाय तूंच आमकां एक परिहार जावन आसा तुजेर आमी पातयता अर्गान जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू हालेलुया 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 अर्गान जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू पदवी जेजू महिमा जेजू हालेलुया 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 मोगाच्यान आज राती आमी शिकया समिया जेजू तो जावन आसा वाट थंयसर ताका कुर्सार उमकळलें थंयसर जेजू कुर्सार उमकळलेल्या वेळार दोन कुशीन थंयसर दोग सोर आसात दोग तरांचे सोर ते झगडटात ते म्हणटात कितें आमकां बंदी केलां कितें आमकां कुर्सायलां आनी जेजू कित्याक कुर्सार थंयसर उमकळटा म्हणून ते तांच्या मदें झगडून आसात पूण मोगाच्यान जेजू कुरपेस्त ताजे तावन शिका जेजू पळय मोगाच्यान कुरपेस्त देखून शांतपणान प्रशांतपणान देवाच्या हाजरपणान तो आसा देखून तो कितें म्हणटा केवल उजव्या खुशीच्या स्वराक म्हणटा तूं आयच्या दिसा म्हज्या सांगाता सरकार आसतलोय कुरपेस्त म्हळ्यार तशें मोगाच्यान कश्टांच्या वेळार सयत आपणाचें आपोण विसरोवचें न्ही कश्टांच्या वेळार सयत
तुज्या कश्टांच्या वेळार सयत काजाराच्या दिसा तुवें केल्ली ती बासावणी विसरोवची न्ही आनी बऱ्या वेळारय तुवें विसरोवची न्ही. केवल ग्रेस काय आयली म्हणून तुज्या जिवितांत कितेंय करचें न्ही. एक बरो फ्रेंड आयलो म्हणून तुज्या काजारी जिविताची बासावणी तुवें होगडावची न्ही. म्हज्या जिवितांत एक याजक जावन आसतना रिलिजियस जावन आसतना म्हाका सगळें आस्त बदीक मेळटा म्हणून हांवें म्हजी बासावणी हांवें विसरोवची न्ही. कितें तरी शिकल्या जाल्यार म्हाका ताळयो भेटोवन देवा गर्गा आनी होगळा दिया. आज म्हणा सोम्या म्हाका कुरपेस कर खंयच्याच घडये हांवें म्हजी कुरपा होगडावन नजो. आय मस्ट नॉट म्हजें निस्कळपण म्हजें मॉडेस्टी म्हजें तें चास्टिटी म्हजें बरेंपण तें सादेपण विस्वासीपण हांवें केदींच होगडावन नजो. समी जेजू जावन आसा वाट आमकां. समी आज जेजू थंय आमी पळयता जेजू लागीं एका पातकी स्त्रिये काडटात. सगळे आशेतात त्या पातकी स्त्रिये फातरावन जिवेशी मारीचे म्हणून आनी जेजू लागीं हाडल्या वेळार मोगाचें न्हू जेजू केवल दोळे दामता मागणें करता बापाच्या एकवटान बेतस ताका कळी जाता. थंयसर आसले सर त्या पातकी स्त्रिये परा चड पातकी देखून तो तांकां म्हणटा कोणूच पात करनातलो आसल्यार मात्र तुमी फातर मारा. जेजू मोगाचें न्हू शांत प्रशांत जावन समियाच्या एकवटान मोगाचें न्हू आमी जाल्यार कोणेंय सांगल्यार खबरो केल्यार ओ तें चेडूं कोणा फाटल्यान धांवन गेलें वय कितें तशें अशें तुवें इतले फावटी धांवन गेल्लें इतले फावटी तुवें गेल्लीं पातकां तुवें गेल्लें अबॉर्शन कांयच तुका उडास येना. कुरपेस्त मनीस मोगाचें न्हू जाणा जाता हांव पातकी हांव कोणाची खबरो उलोवंक हांव फावो न्ही कोणाची खबरो उलोवंक पाद्राबांची जावं दी सिस्टरांची जावन केदो व्हडलो पातकी जावं दी पाद्राब जावं दी बिस्प जावं दी हांव उलोवंक फावो न्ही. कुरपेस्त मनीस मोगाचें न्हू शांतपणी केवल कुरपेंत वाडत वेता. समी जेजू थंय आमी पळयता मोगाचें न्हू ताचे ह्या हप्त्यांत आमी पळयता फारिझेव आनी सगळे अधिकारी आनी जेरुसलेमाचे ते याजक सयत सांगाता मेळोन जेजूक जेजूक कुर्सार मारूंक या जेजूक थंयसर लगाड काडूंक ते मांडणी करनासात. जुदासय मांडणी करनासा पूण जेजू मात्र मोगाचें न्हू शांत प्रशांतपणी मागण्यांत आपलो वेळ करसून आसा. जेजू केवल मागण्यांत वेळ करसून आसा. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी मागण्यांत वेळ करसून सो कुरपेस्त आमी जावची. हांवें चड आनी चड देवा सारको जावंक पळोवचें जेजू सारको जावंक पळोवचें. पवित्र आत्म्याच्या त्या 12 त्या फळांनी 12 सेगुणांनी हांवें वाडोवंक हांवें पळोवचें. वय जुदास आनी मोगाचें न्हू ते सोजेर सांगाता मेळोन येतात जेजूक धरूंक. जेजू थंयसर गेसेमानी मोळ्यांत मागणें करनासा. जेजू मागणें करता आसतना तो जुदास येता काळोखान येता आनी जेजूक पळयलें धांवोन येवन उमो दिता. मोगाचें न्हू तितल्यार पळया जेजू कितलो शांत प्रशांत. परवां तुमी शुक्राराच्या दिसा तें वाचता आसतना बरें नियाळ करा. जेजू मोगाचें न्हू भियेना कवजेना आपतैर बोगाना. जेजू केवल विचारता कोणाक सोदतात तुमी कोणाक सोदतात तुमी. जेजू नाजारेनाक म्हणटा जेजू म्हणटा हांवून सुतो. तक्षण मोगाचें न्हू ते सगळे भियान फाटीं परततात. कित्याक जेजू ती आसली कुरपा बळ्या. जेजू त्या विशेश कश्टांच्या परिस्थितीन मोगाचें न्हू आमी कितले दंडळटा. आमकां कॅन्सर बीड आयल्यार भियेता. आल्सर जाल्यार भियेता. पायल्स जाल्यार भियेता. प्रोस्टेट ग्लँड प्रॉब्लेम जाल्यार भियेता. गर्भांत ट्युमर्स जाले गर्भांत सिस्ट जाले PCOD जाले भियेता. भुरग्याचे देणे जाता की ना म्हणून भियेता. काजर जावन भुरग्यांचे देणे जावंक इल्लो वेळ जालो भियेता. परिक्षेंत भुरगीं फेल जालीं भियेता. कितें जाता कोण ना म्हणून कोणें पयशे वेल्या फाटीं दिवना आमी भियेता. आमी वेग्गी खावचे येता. गोव सोरोप येता बरो जायना आमी भियेता खावचे येता आपधैर बगता. पण जेजू शांत प्रशांतपणी कुरपेस्त जावन आसा. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी आमी कुरपेन जियेसी. जेजू बरी मोगाचें न्हू शांत जावंक शिकसी. देखून आमी कितले जाणां पळया वेग्गी मानसीक पिडेस्त जाता. वेग्गी आमी एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस हाका बली जाता. आल्सर्स जाता आमच्या पोटान. थोडे फावटी कांय सोरोप येना जाल्यार कितें आंबट काय ना जाल्यार थोडी एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस वाडटा. कित्याक खंतिश्ट भिरांत खवजणी आमचे थंय वाडटा. आमी दडपडटा वेगवेगळी गाळी शिराप दिता वेगवेगळी देव ना म्हणटा. आमी वेग्गी दंडळटा. हाय ब्लड प्रेशर जाता आमचें प्रेशर वाडटा. आमचें शुगर लेवल वाडटा. युरिनरी इन्फेक्शन सुरू जाता. गांठी दूख सुरू जातात. कित्याक आमी दंडळटा. देवाची कुरपा आमी जोडूंक मोगाचें फाटीं सरता. सगळीं आमी उबे रावया मोगाचें एक घडी भर. पळय सक्रामेंतल्या जेजूचेर आमी दिश्ट घालया. जेजू तूं जावन आसा वाट म्हाका कुरपेची वाट. कश्ट संकश्टाच्या वेळारी प्रशांत जावंक तूं म्हाका कुरपा दी. जेजू तुजी कुरपा जेजू तुजी कुरपा तुजी दया. हें गीत गायता आसतना मोगाचें जेजू लागीं आमी मागया. जेजू तुजी कुरपा म्हजे थंय वाडय. कश्टांच्या वेळार ह्या संकश्टाच्या वेळार ह्या बऱ्या वेळार केदींच म्हजी कुरपा होगडाय नासय. म्हाका तूं आशिर्वादीत कर. तुजी कुरपा तुजी दया
हें गीत आमी गावया. तुजी दया माया सोमिया, तुजी कृपा वर्ती सोमिया, तुजी काकूत वर्ती सोमिया, तुजी दया माया धनिया. तुझी कृपा तुझी काकूत तुझी दया माया सोमिया, तुझी कृपावरती सोमिया, तुझी काकूत वरती सोमिया, तुझी दया माया धनिया. तुझी कृपा तुझी काकूत तुझी दया माया सोमिया, तुझी कृपा तुझी काकूत तुझी दया माया सोमिया, तुझी कृपावरती सोमिया, तुझी काकूतवरती सोमिया, तुझी दया माया धनिया. तुका निगार केलेल्या पेद्रो तुवे बक्षिले, तुझ्या काकूळती दृष्टे काळिसाचे उमळले, तुका निगार केलेल्या पेद्रो तुवे बक्षिले, तुझ्या काकूळती दृष्टे काळिसाचे उमळले, सुकापली वळकून गळगळ्या रडून जीवित तुका समर्पिले, सुकापली वळकून गळगळ्या रडून जीवित तुका समर्पिले, तुझी कृपा तुझी काकूत तुझी दया माया सोमिया, तुझी कृपा तुझी काकूत तुझी दया माया सोमिया, तुझी कृपावरती सोमिया, तुझी काकूळवरती सोमिया, तुझी दया माया धनिया. तुका विक्रीत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवे धुले, तुका विक्रीत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवे धुले, पराधीन करता ते जणासो
जेवणाक ताका बसयले पराधीन करता ते जाणासो जेवणाक ताका बसयले काकुती दाखोवन दया ती दाखोवन पत्क्याक म्हाका भर तुजे कृपेन काकुळती दाखोवन दया ती दाखोवन पत्क्याक म्हाका भर तुजे कृपेन तुजी कृपा तुजी काकुळ तुजी दया मया सुमिया तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया मया सुमिया तुझी कृपावरती सुमिया तुझी काकुळवरती सुमिया तुझी दया मया दुनिया उजव्या कुशीच्या स्वराक सर्गीचे राग बसयले ताणें एक उतर मागले सुम्या म्हजोय तो उडास कर ह्या घडये तूं सर्गी म्हजे संगी आसतलोय म्हणून जेजून ताका त्या घडयेच उतर भास दिली आनी तो परतो सांज जावंक पावलो आस पाताक आमच्या वळखताना दयेन आमकां बक्षुसो तो जेजू कशें तो उजव्या कुशीच्या स्वराक बक्षिलेंगी आमी आमच्या पातकाक वळखोन कान घेता आसतना तो कृपेचो शिवर आमच्या हर एकल्याचे थंय तो देवून येता त्याच तुज्या दयेन त्याच तुज्या मोगान बर तूं म्हाका तुज्या त्या व्यंगेत म्हण आमी जेजूरागे मागया जर तर ह्या फेस्ताक तयाराय जावन आसता आसतना आमी कुमसार जावंक ना तर फावो त्या वेळार एक सुटावे कुमसार जावया हांगासर याचाक कुमसारांत आसतले वेळ कर एक सुटावे कुमसार जावन जिनी परिवर्तन करया कशें ते उजव्या कुशीच्या स्वराक सर्ग बसयलो गी आमकांय सर्ग खंडीत जावन जेजू बसयतलो उजव्या कुशीच्या स्वराक सर्गीचे रास बसयले उजव्या कुशीच्या स्वराक सर्गीचे रास बसयले पाताक आपले वळखतना दयेन ताका बक्षिले पाताक आपले वळखतना सर्गीचे रास बसयले त्याच तुज्या दये त्याच तुज्या मोगान बर तो म्हाका तुज्या द्रावेंगे त्याच तुज्या दये त्याच तुज्या मोगान बर तो म्हाका तुज्या द्रावेंगे तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया मया सुमिया तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया मया सुमिया तुझी कृपावरती सुमिया तुझी काकुळवरती सुमिया तुझी दया मया सुमिया
तुझी कृपावरती सोमिया, तुझी काकुळवरती सोमिया, तुझी दया मया दुनिया. तुकाने घर केलेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिले. कोणे व्हडल्या मनशा मुखार पेद्रून जेजूकने घारले बगार एक साकर्ण, एक सादी एक साकर्ण. थंयसर पेद्रू कडेन विचारता, तुय ताच्या सवय आसलोय की, तुय तसा शिसा सवय आसलोय न्ही, बसया आमच्या जाग्यार बसया. त्या वेळार तो नकार करता, हांव न्ही, हांव ताचे संगी आसलो न्ही. एका साद्या एका सेवा केली की तो जेजूक नकार करता. पूण केन्ना कोंब साथ घालता की सूख आपले वळखून गळगाड्या रोडून जेजूक आपले जिवीत तो समर्पिता. जेजूची कृपा वयर कृपा तो जोन काण घेता. सगळ्या संवसाराचो पयलो पाप सैब जावन तो थंयसर नेमाक जाता. तुका निकार केलेल्या पेद्रू तुवें बक्षिले. तुझ्या काकोळती दृष्टे काळिस्ताचे उमळे. सुख आपली वळखून गळगळ्या रडून जिवीत तुका समर्पिले. सुख आपली वळखून गळगळ्या रडून जिवीत तुका समर्पिले. तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया मया सोमिया. तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया मया सोमिया. तुझी कृपावरती सोमिया, तुझी काकुळवरती सोमिया, तुझी दया मया धनिया. जुदास जेजूक विक्रेत करता ते पयलेच जेजू जाण आसलो जाल्यार ताका ताच्या पंक्तेन तो बसयता आनी ताचे पांय तो धुता, मोगान ताचे पांय धुता. जुदास जेजू विक्रेत करता पूण जेजू ताका वायट मागना बगार ताका बरेंच मागता. जर तर जुदास येसू कोळकोन आयलो तर आज पेद्रूच्या वरनी पयलो आसतना जुदास काणगेचो आसलो कोणना. तो गळपास कान घेवन ताणें जिवीत होगडायलें. सूख हर एकलो करता पूण त्या सुखीतान भायर येवचें मनशाच्या लक्षान. जर तर जुदास सूख वोल काडलो वयतर आज वर्त्यान वर्तो सांज जावंक पावता आसलो पूण ताणें जिवीत होगडायलें. आमच्या जिणेंत एक कश्ट येता आसतना, समस्या येता आसतना जुदासा बरी धांवन वयचें न्ही, कृपा होगडावची न्ही बगार पेद्रू बरी कृपा जोन कान घेवंक प्रयत्न करया. तुका विक्रेत केलेल्या सुदासाचे पाय तुवें धुले. पराधीन करता ते जाणासो जेवणात खाऊन बसयले. काकुती दाखोवन
दया ती दाखोवन पत्क्याक म्हाका भर तुजे कृपेन काकुती दाखोवन दया ती दाखोवन पत्क्याक म्हाका भर तुजे कृपेन हात बरोबर तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सुमिया तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सुमिया तुझी कृपावरती सुमिया तुझी काकूळवरती सुमिया तुझी दया माया दुनिया तुझी दया माया दुनिया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हर गांव बापाक होगलाप जेसू जय जय पवित्र आत्मा जय जय पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया कशी आसा तुमी सगळीं देखीन आसला ही सारा बरी आसात की सार आनी विशेश जावन आनी इल्लो जेमेवचो वेळ वय मो थोड्यांक इल्ली भूक लागची वेळ थोड्यांक इल्ले न्हीद या म्हण जावचें ताळणी येवची वेळ घडी देखून ही सारा बरेंकान दोळ्यां पळोवन ही सारा जागी आसात की सारा जागी आसात मू थोड्यांक इल्ले मोबायल पळोवया TV पळोवया म्हण जाता तुमकां कांय जायना तर ताळयो पेटोवन देवाक आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड तुमी कृपेन भरल्यात बरी हेमाया बरी सांत भक्तां बरी साल ऑरेसा बरी सांत आंतोनी बरी सांत जुसे वाचा बरी खंडी जावन देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप परतून ताळयो पेटोवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका न्हू सर आमी उबे रावया आतां एक एक्शन सॉंग आमी गावया एक्शन सॉंग हांव आनी म्हजें घराणें सांगा हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले समिया जेजूक पळोवन म्हणचें हांव म्हजें घराणें अशें घराबळ्यांक घराणें घराचें पाकें अशें आसता न्ही वय हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले जॉर्दान न्हंयचे आलतोडी जॉर्दान न्हंयचे पलतोडी खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी देवा तुका खालतें जातलें आमची कृपा आमी केदींच होगडावन जो जॉर्दान न्हंयचे पलतोडी जावं दी जॉर्दान न्हंयचे आलतोडी जावं दी कित्याक आब्रामाचो बापूय तेरा आब्राम म्हळ्यार हांव न्ही म्हजें नांव कितें हांवूय आब्राम हांव फादर एब्राहाम पूण आब्राम पळयत पुस्तकांत आसा आब्राम कोण तो भावार्थाचो बापूय एब्राहाम प्रेज द लॉर्ड म्हजे लागीं आसा भावार्थ म्हजे लागीं इल्लोसो तो भावार्थाच्या बापाय तें कितलो भावार्थ इतलो भावार्थ देवा तें कितलो भावार्थ मेजूंक सयत असाध्य अपरिमीत भावार्थ प्रेज द लॉर्ड तुमचें तें कितलो भावार्थ आसा इल्लो आसा की ना ताळयो पेटोवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड आनी उपरांत हांव म्हणचें हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले जॉर्दान न्हंयचे आलतोडी जॉर्दान न्हंयचे पलतोडी खंयसर हांव आसल्यारी अशें सालाजी इल्लें सालाजी जायत की भायर वचनाकात मागीर इशीन इल्लें जायत की म्हळ्यार सांगूंक जायना थोडी जेमन आसतात खंय आसा म्हण करतना भायर गेल्यार मागीर कश्ट प्रेज द लॉर्ड हां देवा तुका सदां खालचें जातलें खंयसर आसल्यारी आब्रामाचो बापूय तेरा जॉर्दान न्हंयचे पलतोडी बॉम्बे पुजा मुर्ती पुजा माट मंत्रां सगळ्यांत तो आसलो देखून आब्राम कितें करता जॉर्दान न्हंयचे आलतोडी आसा आब्राम खंय गेल्यारी देवाक तो खालतो जालो आमी खंय आसल्यारी देवाक आमी खालते जावया रेडी 1 2 3 आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले हांव आनी
म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले जर्दनेचे अवतडी जर्दनेचे पलतडी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुझी सदा चालते जातले देवा तुका सदा चालते जातले बरे हात पाय उकला वेंकटालया व्हेरी गुड सर्वेश्वरा तुका सांडिना अन्य देवा मानिना सर्वेश्वरा तुका सांडिना अन्य देवा मानिना कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयला गपान तुज्या मोगान आमकां वागयला आवानी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले आवानी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले जर्दनेचे अवतडी जर्दनेचे पलतडी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदा कालते जातले देवा तुका सदा कालते जातले व्हेरी गुड कराय कुशीने पळया देवा तुवें आमकां बक्षिला दया दाखोवन आमकां सांबाळला देवा तुवें आमकां बक्षिला दया दाखोवन आमकां सांबाळला वाचयलेल्या गांवांत आमकां पावयला दुस्मनांतल्यान तुवें आमकां निवारला आवानी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले आवानी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले जर्दनेचे अडतडी जर्दनेचे पलतडी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदा कालते जातले 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 Give the Lord a big applause. Praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise Thank you, you, Jesus. Adore you, Jesus. Glorify Jesus. मोगा जनो हांव आनी म्हजें घराणें सम्याची मात्र सेवा करीचे हांव आनी म्हजें घराणें देवाक सदांच कालतें जायचें तूं आनी तुजें घराणें देवाचीच सेवा कर देवाक कालतें जाल्यार कंडी जावन तुज्या घरांत देवाची कृपा भरपूर मापान उदंड मापान कुरपे वयर कृपा वळटली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आजूच मोगाच्या एकल्यान म्हाका म्हळें कुरपे वयर कृपा हांवें तांकां हें देवाचें उतर दिल्लें जो हांव सवांजेल पयला वसोर 16 बिबोळ तुमी इतकें दाळय तें सांगा ताच्या संपूर्णते तावन समया जेजू थंय आमकां कुरपे वयर कृपा लाभता हें तुमी मागा म्हणून तें देवाचें उतर तें सांगच्या पयलें तांच्या जिवितांत जायते तात्वार आसलें तांचे कडेन घर नातलें तांकां जायते संगती गरज आसा म्हण चिंतलें तांकां केवल 100 म्हयन्या भितर हें देवाचें उतर पातयेवन तांचें जिवीत देवा समर्पण दिल्या उपरांत तीं गोबायलां तांकां भुरग्यांचे देणे नातले 12 वर्सां उपरांत आतां तांकां बरी खबर आसा म्हळ्यार त्या स्त्रियेक आतां ती गर्भेसीन जावन आसा तांचें घर नातलें तांचें म्हणलें घर जालें तांणी चिंतूंक सयत ना 12 लाखांचें तांकां एक कितें म्हणटात कार सयत काणग्यो जालें तांचें भांगार सयत तांचे कडेन कांय नातलें भांगार सयत काणग्यो देवान विविध रितीन चिंतनांतल्या थरान विविध रुपान आशिर्वादां वयर आशिर्वादां बेसांवां वयर बेसांवां देवान फाव केलीं देखून देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या वसरांत 19व्या वळीर आमी वाचता एफेसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 19 आमी मातशा की कितल्याशा की वर्त्या मापान वा आमी चिंताव ताच्या की कितल्याशा की वर्त्या मापान सोर संगती आसा करूंक शकता त्या देवाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्त थंय
जावं महिमा आनी होगळाप सासणाच्या सासणाक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान पळया देवाचेर पाती आनी विश्वास दवरल्या वेळार आमकां कुरपे वयर करपा लागता कुरपे वयर करपा ग्रेस अपॉन ग्रेस तुवें चिंच्या की कितल्या की वर्त्या मापान तुवें मागच्या की कितल्या की वर्त्या मापान देव सरसंगती आसा करूंक तो सकता प्रेज द लॉर्ड देखून तुमी म्हणा म्हज्या उपरांत समया जेजूच्या परिपूर्णतेतावन म्हाका कुरपे वयर करपा मेळटा म्हाका कुरपा वयर करपा मेळटा समया जेजू तुज्या परिपूर्णतेतावन म्हज्या जिवितांत कुरपे वयर करपा लाभले तुज्या भरपूर कुरपेन म्हाका तूं आशिर्वादीत कर तुजी कुरपा म्हाका दाखय म्हज्या पातकांचे बक्षणे म्हाका दी म्हज्या पुर्वजाच्या पातकांच्या शिरापांतले म्हाका तूं सुटका लाभय हांवें केल्ल्या पातकांच्या सर शिक्षेंतले आनी सर शिरापांतले तूं म्हाका सुटका दी सड आनी सड तुज्या तुझ्या सारक्या म्हाका तूं कर पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी वाडवळ फावो कर म्हाका वाडवळ फावो कर म्हज्या जिविताच्या सर परिस्थितीन हांवें कुरपेस्त जावं तुज्या कुरपेन जियोंक म्हाका तूं फावो कर म्हाका दोळे जावन मागोन आसा कोणगी एकली बहीण मागोन आसा तिका विशेश तरान एक तराची निराशपण जाता बेजाराय जाता जीव घात करीचे म्हण बघता एका बहिणीक थंयसर दोगां जाणां दादल्या मनशांनी त्या रितीन बघता नाका ती वायट सवय सोडचीच नाका सोरो या बिडी या पोर्नोग्राफी पळोवची या थंयसर जुगार खेळचें जेजू तुका ह्या घडये करपा दिता भावा तूं दोळे धांपून भावार्थान माग कुरपे वयर करपा माग देव तुजेर आशिर्वाद घालता देव तुजेर आशिर्वाद घालना आसा बहिणी देव तुजेर आशिर्वाद घालता तुका त्या मानसीक पिडेन तो देव तुका निवारता आनी थंयसर 7-8 जाणांक खंय एक वायट सवय वायट बंदडी आसा एक वायट वडणी आसा वायट सांगात आसा एक आकर्शण आसा वायटाची वंदवणी ती आसा बुरशापणाची जेजू तुका संपूर्ण तरान तातूंतल्यान सुटका दिता जेजू म्हाका कुरपे वयर करपा लाभय म्हणटा देव तुजेर आशिर्वाद घालता चिंतनात ते संगती तुज्या जिवितांत तो देव फावो करता बरें काम बरो दीस पडटा ग्रास कामाच्या जाग्यार प्रमोशन तुजी भुरगीं पास जातात बऱ्या तरान बरो फुडार आसा करतात जिवीत तुजें नंदन जाता केवल तुवें तुजें जिवीत समयाक समर्पण दिल्या बरो देखून आमी सांगाता मेळोन गावया पवित्र आत्म्याच्या दैवीक कृपेच्या आत्म्या वेगीच तूं देवन ये म्हणलें गीत आमी गावया आनी देवाची कृपा वळोन येता आसतना तुमच्या जिवितांत वर्ती आजपां वर्ती वेचमेत जाता थोड्यांनी बरोवन घाला हांगासर त्या सांवान तुवें काय कितेंय त्या सांव आसल्यार बरोवन घाला मोगाचें न्हू पपय सक्रामेंता मुखार दवरून आमी सांगाता मेळोन त्या सांवा खातीर आमी मागतल्या दैविक कृपेच्या आत्म्या वेगीस देवन ये वेगिये लागिये कृपेन भरूंक ये वेगिये लागिये कृपेन भरूंक ये दैविक कृपेच्या आत्म्या वेगीस देवन ये दैविक कृपेच्या आत्म्या वेगीस देवन ये वेगिये लागिये कृपेन भरूंक ये वेगिये लागिये कृपेन भरूंक ये दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरूंक ये दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरूंक ये वेगिये लागिये मोगन भरूंक ये वेगिये लागिये मोगन भरूंक ये दैविक सत्तेच्या आत्म्या वेगीन सुतो देवान ये दैविक सत्तेच्या आत्म्या सत्यन भरूंक ये दैविक सत्तेच्या आत्म्या सत्यन भरूंक ये वेगिये लागिये सत्यन भरूंक ये वेगिये लागिये सत्यन भरूंक ये
दैविक वस्वड आत्म्या वस्वडन भरूक ये दैविक वस्वड आत्म्या वस्वडन भरूक ये वेगिये लागिये प्राकस फांकुक ये वेगिये लागिये प्राकस फांकुक ये दैविक शब्दाच्या आत्म्या जाणवयन भरूक ये दैविक शब्दाच्या आत्म्या जाणवायन भरूक ये वेगिये लागिये सोलून भरूक ये वेगिये लागिये सोलन भरूक ये जिवीत दिवच्या आत्म्यान जिवीत दिवंक ये पिडा गुण करूंक ये कृपा दिवंक ये सुटका लाभूंक ये मागा तुमकां कशें जाय त्या रितीन काळजांतान मागा जीवित दिवच्या आत्म्या जीवित भरूक ये जीवित दिवच्या आत्म्या जीवित भरूंक ये वेगिये लागिये जीवित दिवंक ये वेगिये लागिये जीवित दिवंक ये सतानितीच्या आत्म्या सचिक वेगीस ये सतानितीच्या आत्म्या सचिक वेगीस ये वेगिये लागिये नितीन सोलोक ये वेगिये लागिये नितीन सोलोक ये वेगिये लागिये जीवित दिवंक ये वेगिये लागिये जीवित दिवंक ये वेगिये लागिये सलोन वोलुक ये वेगिये लागिये प्राकस फांकुक ये वेगिये लागिये प्रकस भरूक ये वेगिये लागिये कृपेन भरूक ये वेगिये लागिये कृपेन भरूक ये वेगिये लागिये कृपेन भरूक ये हालेलुया 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 कृपेन पवित्र आत्म्या जाणवाय प्रेज द लॉर्ड दायकान बसात मोगाच्यान कशें आसा तुमी कुरपेन भरल्यात की न्हिदेन पिकल्यात इसारा देगेन आसल्यांक न्हिदेन पिकल्यात की कुरपेन भरल्यात तर म्हाका संतोश ताळी भेटून देवा गर्गान योगला दिया प्रेज द लॉर्ड जेजू जावन आसा वाट मोगाच्यान जेजू जावन आसा वॉट इज वॉट जेजू जावन आसा वाट सांगा वॉट इज वॉट जेजू जावन आसा वाट कसली वाट कुरपेची वाट कुरपेस्त जावंक वाट कुरपेंत ग्रेस जावंक वाट आनी कुरपा म्हळ्यार कितें आमी जाणा जाल्यार कुरपा म्हळ्यार आमकां मेळची दया विशेश जावन आमच्या पातकांत आमकां मेळची काकूत आमकां सर्ग उक्तो जाता कित्याक जेजू आमच्या गतींत पातक सण सक्कड संगतीन तो जियेलो आमच्या पातकाची शिक्षा पातक करनांतल्या ताणें आपणाचेर घेतली आनी तो कुरसार मेलो ताच्या मरणांतय आमकां सर्ग उक्तो जाला ताच्या पुनर्जिवांतपणांतय आमकां पुनर्जिवांतपणाचें जैत लाभलां ताचें तें एक जाल्ल्या आमकां ताच्या स्वर्गारोहणांत भागीदार जावचें भाग आसा ताचें तें सर्ग उक्तो जाता बापातय आमी एक जाता राजी जाता आनी सासणाच्या सासणा बापाच्या हाजरपणान सर्गींच्या घरांत आंज बडव्यां सांगता संत भक्तां सांगता मरियमय सांगता सर आमच्या चडवण जोडलेल्या पुर्वजां सांगता आमी जियेतले हांव ताळये पेटोवन देवा गर्गांनी हुगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुसरी संगत आमी जाणा जाल्यार मोगाच्यान कुरपेस जावचें म्हळ्यार चड आनी चड देवा सारकें आमी जावचें देवान आमकां ताच्या सुरपायाचे सारक्याचे जावन रचल्यात देखून आमी चड आनी चड देवा बरी आमी जाता जेजू आमचें थंय वाडत वाडत वेता आनी आमी आमच्या स्वार्थाक वायट सवयांक ल्हान ल्हान आमी जाता आनी तिसरें कुरपेस्त जावचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची फळां मोगाच्यान फळांचें बेळें आमच्या जिवितांत अपुरबेन तें पिकचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमचें जिवीत नेटोवन घेवचें कशें मोगाच्यान चड आनी चड कुरपेस्त जावचें आमी समया जेजू तावनूच आमी शिकल्या ताच्या जिवितांत जायत्या घडीतांनी आमी पळयता आनी आतां आमी एक घडीत घेवया तें घडीत जावन आसा सामार्काच्या वांजेलांत 4थ्या वस्वरांत
35व्या वळींत हांव न्हू 40 आनी 1 वळ पर्यंत आमी वाचता. प्लीज टेक गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 4 वर्सेस 35 to 41. कोणी म्हाका वाचून सांगा देवाचें उतर. जोरान वाचून सांगा, सक्कडांक आयकुवचें बरी. मार्काचो वांजेल आवस्वर 4 30 आनी 5 वळींत वाच. सक्कड म्हणा त्या दिसा. आतां सांज जाल्या गी ना? सांज जाली गी? आनी इल्ल्या वेळान मदान रात येता. सांज जातच आमी पलतोडी वसोया. सांगा. आलतोडी तावन पलतोडी, जॉर्दानीचे आलतोडी, जॉर्दानीचे पलतोडी. तर आमी पलतोडी वसोया म्हणून जेजू म्हणालो आपल्या शिसांक. प्रेज द लॉर्ड. दायकान बस इल्लो वेळ आयकवया म्हाका न्हू. आलतोडी जावन पलतोडी वचें. जेजू खंयसर आसा? बसयल्ल्या गांवांत आसा. खंयसर आसा? आब्राम खंयसर आयलो? बसयल्ल्या गांवांक, त्या कानान गांवाक तो आयलो. ताणें जल्मल्या त्या उरू गांवांतान, कालदेयाच्या उरू गांवांतान तो भायर सरलेलो. आतां जेजू बसयल्ल्या गांवांत आसा, पूण आपल्या शिसांक म्हणटा आमी पलतोडी वसोया. पलतोडी कितें आसा? पलतोडी कितें आसा? मोगाचें थोडे फावटी पयत पुस्तक वाचता आसतना इल्लें मुखारी वाचिचें. पलतोडी कितें आसा? पलतोडी थंयसर 5 अवसरान कितें आसा पळया. कोण सांगतात म्हाका? उपरांत वाच. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 1. मार्काचो वांजेल अवस्वर 5 वळ 1. थंयसर वाच. सरोवराच्या पेले तडीक. सांगा. काल जालें तूं बसताय. न्हीद येता गे? सरोवराच्या पेले तडीक पावतस गेरासानेच्या गांवाक येवन पावले. सांगा. जेजू माचव्यार जावन देवलो तितलोच कोण आयलो? जोरान सांगा. एकामेका पळया खंय म्हणी आसा गी म्हणा देंवसार लागलो. कोणी आहा गे? काळोखाक येतात खंय देंवसार. वय गी काळोखा थोडे फावटी नाड भोंवता गे. आयकल्या गे? ना गी? ना नाड भोंवना गी? भोंवता. नाड म्हळ्यार घालें नाडतलो. नाडतलो. थोडे फावटी मोगाचें न्हू सासिंग असो देंवसार न्ही दुसरेय नाडतात. पूण हांगासर मोगाचें न्हू कोण आयलो मुखार? खंय? जॉर्दानीचे. तुमी थंयसर जॉर्दानीचे पलतडी गेल्यार थंयसर कितें आसता? कोण आसात? कोण आसात? आसतात. मोगाचें न्हू हांव दुबय एक फावटी रेतेर दिवंक गेल्लो. आनी थंयसर रेतेर दिवन जाल्या उपरांत थंयसर म्हळें आमकां इगर्जींत जेवण मेळोना. त्या घरच्यांनी म्हळें आमी जेवणाक या म्हणून. पूण तांणी न्हेसोन तुमी घरचीं थोडे फावटी न्हेसतना मस्त वेळ जाता. आमी पात्राप गडये भितर न्हेसोन तयार जाता. घरच्यांनी न्हेसोन करून जाताना वरां 12 जाल्यान. वरां 12 जाल्यान आमी म्हळें आतां गांवांत जाल्यार ह्या वेळार आमी अर्दी न्हीद जाता. आमी एक 10 वरां न्हिदल्यार 12 वरां एक न्हीद जाता. आमचें जेवण ना. 12 वरां जेवणाक या म्हणून भायसरल्यान खंय एका हॉटेलाक गेलीं. म्हज्या सांगात आनी एकलो पात्रापी आसलो. आमी बुकेन ते राखून रावल्यान थंय फ्लायट आदू वचचें खंयचें एलिवेटर लिफ्टार वयर वचोंक जेवणाच्या सालाक. आनी थंय राखता आसतना पात्राप पुरो जालो कित्याक लिफ्टाक तितलें रातचें थंयसर जेवणाक त्या हॉटेलांत. तेंका राखतना पात्राप म्हणटा एकलो म्हणजे सांगता ताचें नांव सांगना तांकां. मंगळुरांत व्हडल्या एका जाग्यार तो डिरेक्टर तो म्हणटा आमच्या गांवांत जाल्यार 12 वरां रातीर नाडी भोंवतात म्हणे. गांवांत घाले भोंवतात नाडी. नाडी म्हळ्यार घालें म्हणटा म्हणजे चिंतलें नाडी. आनी एका हातांत घालें रक्ताचे शिरोय उडी मारल्या ताकाय नाडी म्हणटात. हांवें म्हळें कहले नाडी? कहले नाडी म्हणजे रातीक व्हडले व्हडले नाडी येतात म्हणालो. तितल्यार थंय आली म्हणाली हांगा दुबयंत नाडी येनात, भूत येनात, देंवसार येनात म्हणाली. तितल्या भितर लिफ्टाचें दार उक्तें जालें. उक्तें जाताना असलें एक चेडूं भायर आयलें गी. एकली म्हणाल्यार ही जाल्यार रियल नाड. ही जाल्यार रियल नाड. वाव. त्या दिसा एक नाडी पळयलें आमी. थोडे फावटी मोगाचें न्हू ते सासिंग असो देंवसार काळो काळो म्हणून नाड चिंती नाका. थोडीं जाणां बरेंकर न्हेसोन नाड जावंक साध्य आसात. थोडे जाण बरेंकर न्हेसोन दादले मनीस नाड जावंक साध्य आसात. मोगाचें न्हू पलतडी गेल्यार थंयसर देंवसार लागले व्यक्ती आसतात. जेजू कित्याक आपोवन गेलो? शिसांनी मोगाचें न्हू शिका जाय. शिसांनी कितें करी जाय?
जेजू जावन असो वाट शिकोवंक आमी जायते रेतेरी गेल्यार पावना. आमी खरेंच म्हज्या दिसांनी 40 दीस उपवास प्राचीत केल्या पावना. आतां परवां पास्कां बेस जाल्लेंच मोगाचें न्हू, देंवसार सैतान येता. 40 दीस सोडलेय न्ही सोरो, आतां घट्ट पिये. 40 दीस सोडलेय न्ही, मास आतां घट्ट गा. 40 दीस तें करूं ना हें करूं ना आनी कर. पलतडी कितें आसा? देंवसार लागले आसात. जागृत करीचे. आनी त्या देंवसार लागले थंय देंवसार आसले 1 आनी 2 न्ही, कितले कितले ताजे थंय असले देंवसार दवडयता आसतना कितले दुकोर त्या सारोवरांत पडोवन मेले? 2000. सांगा, 2000 रितीचे देंवसार ह्या संवसारांत आसूंक साध्य आसा. देखून शिसांक शिकोवच्या खातीर जेजू कितें म्हणटा? आमी पलतडी वसोया. सांगलें, कितें सांगलें? हांवें तुमकां इतले दीस बरी शिकवण दिल्या न्ही, इतले रेतेरे केल्यात न्ही तुमी, आतां सगळी रातीचें जागरण केलें न्ही, आतां आमी इल्लें पलतडी या. पलतडी म्हळ्यार खंय? आतां इल्लें घरा या. आतां घरा तुमच्या घरान आंगोडना पुरो बरें गोव, थोड्यांच्या घरा आसतात बेबदे गोव. हय, आतां घरान ते बेबदो गोव आसा म्हणजे त्या एक सासूमाय आसा म्हणजे त्या पुरपुरची या नणंद आसा, या गोव बरो मागण्याक आयला रातीक. आतां बायलच पुरपुरची म्हणजे त्या घरा गेल्ले तक्षण पुरपुरोवन सुरू करता. त्या झाडात तूं काल करताय न्ही कुरपेन भरल्याय जाल्यार काल करताय वगत रावताय. ओके, व्हेरी गुड, बारी बरी मनीस. मागीर म्हणटाय मागीर म्हणटाय गे म्हणा नाही. मोगाच्या न्हू, जेजू दोणीचेर चडलो, मसव्याचेर चडलो तितलोच थंयसर सुकाणाचेर ताजी तकली दवरली आनी तक्षण न्हेदलो. आनी सारोवरांत वारें वादळ तुफान उठलें. इतलो जोर पावस आयलो. हें सगळो मच्छो वयर सकला जालो. मच्छो म्हळ्यार कितें? दोण वयर सकला जाली. द होल बोट वॉज गोईंग अप एंड डावन, रॉकिंग. आनी उदक भितर पडोवंक सुरू जालें. झगडावन जालें, घडघडो जालो. रातीक काळोख, दोण बुडटा म्हूण जाली. कोणाक न्हीद येवना? शिसांक न्हीद येवना. कित्याक? कशी न्हीद येवची? कशी न्हीद येवची? दुवे कॅन्सर. आज एकली म्हाका म्हणटा या मागण्याच्या पयलीं, फादर म्हजे लायका दुयेच्यानी जावं हेच्या मोदें व्हडलें तुफान उठलें फादर. ते मागीर पळय आयिल्लें मग ना फादर आयकचे फादर. म्हणे आमकां हांगा मागणें चलोवंक ना फादर, तुमकां कुतून व्हडलें वारें वादळ आयलां फादर. मोगाच्यान वारें वादळ येता. तुमच्या जिवितांत येतात गी? सुनेच्या आनी पुताच्या मदें वारें वादळ, तुमच्या आनी तुमच्या घोवा मदें वारें वादळ, तुमच्या आनी थोडे फावटी बॉयफ्रेंडा मदें वारें वादळ, तुमच्या आनी गर्लफ्रेंडा मदें वारें वादळ, थोडे फावटी वेपार वहिवाटांत वारें वादळ, थोडे फावटी बाबा मदें वारें वादळ, जाग्याचे समस्ये, कोर्ट केस, पुलीस केस, ती ही समस्ये येतात गी. वारें वादळ. जेजू घट्ट न्हिदला. जेजू घट्ट वारें वादळा मदें मोगाच्या न्हू, जेजू घट्ट न्हिदता. तुम्ही बघता देवा तूं मेलाय गी, देवा तूं न्हिदलाय गी, तेव्हा कालें करताय तुका कांय समजना गी. आमच्या गटमध्ये अशें समस्या जाले, दुयेचें गाजर तुटलें, पूत कोणाचे फाटल्यान गेला आनी घालें लिव्ह इन रिलेशनशीप आसा, हले समस्या तले समस्या आसात. म्हजो पूत आतां परीक्षा म्हणटा भियेता, इंजिनियरींग केला आतां ताका काम मेळचें ना, काल जाता. मोगाच्यान आमी भियेता, आमी खावचे येता, इतले खावचे येतात, भियेतात मोगाचे न्हू. तांकां न्हीद पडना, कांय जायना. कशें न्हिदचें? मच्छ्या भितर उदक पडोन आसा, मच्छो बुडोन आसा, दोण बुडचार आसा. मोगाचे न्हू, तितल्यार खालकून बोमान कोणा उडयता ते कितें म्हणटात ते जेजू लागीं वचून सोम्या आमी बुडता. तांकां कांय खबर ना, जेजू बुडचार आसा. तांणी म्हळें गी जेजू आतां तूं बुडताय उठ म्हळें गी. तांणी म्हणना जेजू तूं आतां बुडताय उठ. काल म्हळें तांणी आमी बुडटा सोम्या, तुका कांय पडोन वचोना. म्हळ्यार जेजू बुडल्यार पडोन दिवं वचून म्हण. जेजू बुडल्यार पडोन दिवं, आमी बुडोन वचो. कित्याक? घरा बायल भुरगीं आहात, घरा म्हजो गोवा न्ही गी. म्हजीं भुरगीं बायल्या गांवांत काजार जावना तांचे भुरग्यांचे, काजारा कुमगारा भुरग्यांक पुरो पळोवंक न्ही गी. एकले म्हाका म्हणटा म्हज्या खातीर मागा फादर, म्हाका कॅन्सर पिडो, हांव मरचार आसा, मागा फादर. मागता तुजे वय फादर भुरग्यांचे कालेमळेचे भुरग्यांचे काजार जावन भुरग्यांक हे पळयचे. आतां ती 80 वर्सां जाल्यां न्ही का, जाल्यार एक आशा आसता न्ही गी. आमकां एक आशा भुरग्यांचे कालेमणी फुडार आमी पळयचे. जेजू म्हणटा जेजू तुका कांय पडोन वचना, आमी बुडता, उठ उठ उठ, तुका कांय पडोन वचना. मोगाचे न्हू, जेजू तक्षण काल करता. जेजू तक्षण जागो जाता की उठता. जेजू जागो जाता की उठता. जागो जाता की ताका उठता.
उठता मोगाच्या न्हू केवळ जागो जाता न्ही लो दोळे जाण हां देगेन पळया कोणी म्हणी न्हिदल्या ती पळया न्हिदल्या ती पळया हां थोडी जाण न्हिदल्यार चूर दोळे उक्ते करतात मात सोमा पळया हां जाग जाल्या पावना उठाचे जेजू तक्षण उठता मोगाच्या न्हू वाऱ्या वादळाक तो शांत करता चूप राव म्हणटाना दर्यो चूप जाता वाऱ्या वादळ शांत जाता वाऱ्या वादळाक मोगाच्यान उठानातलो जेजू शिसांच्या मागण्याक जागो जाता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुज्या जिवितांत वाऱ्या वादळ आयलां जावंक पुरो पूण जेजू उठाना पूण जर तर तूं मागणें करशी जाल्यार जेजू उठता प्रेज द लॉर्ड आज जाणा जाया शिसांच्या मागण्या देव उठता शिसांच्या मागण्या देव उठता म्हजो देव इस्रायलाचो राखणो तो निदाना तो जेमेना तो निदाना तो जेमेना किर्तन 120 आणि 1 तिसरी 4थी वळ इस्रायलाचो राखणो तो तो निदाना तो जेमेना देव केदींस निदाना जेमेना तुका राखसो देव केदींस निदाना जेमेना तो जोरान तळये भेट वय न्हिदो वचनाका जेमेनाका आतां मात न्ही फाल्यां जाल्यार परवां जाल्यार तुज्या जिवितांत हर एका दिसा म्हज्या मोगाच्या भावा तूं निदानाका तूं झेमेनाका कोणें सांगल्यार भियेनाका तुजो देव इस्रायलाचो राखणो केदींच निदाना केदींच जेमेना तुका कसलीय पिडा शेडा आयल्यार तो तुका राखता तो तुका सांबाळटा तो तुका गूण करता त्या समस्या परिहार दितलोच ताळये भेटोन देवा घरका आनी होकळाप दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुवें केवल कुरपेंत रावल्यार पुरो तुवें केवल कुरपेंत रावल्यार पुरो केदाळे कुरपेंत राव कुरपेंत राव एकलो भाऊ थंयसर कुवेट आसलो थंयसर डाक्टरांनी म्हळें वय तुका पोटांत कालें ऑब्स्ट्रक्शन जालां देखून ऑपरेशन करचें सर्जरी करची जावंक पुरो कॅन्सर आसा पूण हांगासर आमकां करूंक बरें लागना तुजी कुटुंबाची गांवांत आयल्यार गांवा वच म्हण तो भियेलो सगळोच कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक गांवांत हांगासर MBBS शिकोवंक ताणें फादर मुल्लासान घाल्लें आनी एका भुरग्याक गांवांत MBA शिकोवंक घाल्लें आतां पयशांची समस्या आसात सगळोच भियेला खावं जाला तो कांपला तेदळ पर्यंत मिसाचें बलिदान मागणें कांयच चड पळयनातलो पळयतालो बारी उणें कोय एपडी आयतारवेचें पूण त्या दाळा मोगाच्यान भियान ताणें कोणें सांगलें म्हणून ताणें आराधन आनी मिसाचें बलिदान ऑनलायन ताणें पळोवंक सुरू केलें आनी तितल्यार मोगाच्यान पातीन आयली गांवाक आयलो तो पयलें वचून एक रेतेर करूंक गेला पयली एक रेतेर करूंक गेला आनी रेतेर करता आसतना मोगाच्यान तो सगळोच खावं जाला तो म्हणटा फादर हांव मरता आनी म्हज्या भुरग्यांक कालें जातलें कोणा डाक्टरान म्हणा ऑब्स्ट्रक्शन आसा म्हाका समा उदकाडेन जायना पोटान दन दवरल्या पर्यंत जाता कॅन्सर आसा तें ब्लॉक आसा कालें करचें हांवें म्हणलें देवाक आसाच जाल्लें कितेंच ना आमचो देव निदाना आमचो देव जेमेना इस्रायलाचो राखणो तो तुका राखता तो तुज्या जिवितांत जिवंत आसा म्हजो देव जिवंत आसा ताका दिल्लें देवाचें उतर हांवें जॉबाच्या बुकांत 19व्या वसरांत 25व्या वडीर जॉब चॅप्टर 19:25 कितें म्हणटा वाचा पळया जॉबाचो बूक 19व्या वसर 25वी वळ म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुवें कुरपेस्त जावचें म्हळ्यार हें देवाचें उतर तुवें पातयेवचें विस्वास दवरचें देवाचेर विस्वास दवरचो देवाचेर पातयेवचें कुरपेस्त जावचें विशेश जावन कश्टा संकश्टाच्या वेळार तुज्या जिवितांत अतीक व्हड पिडा आयिल्ल्या वेळार तुज्या जिवितांत अधिक व्हड आर्थीक अडचणी आयिल्ल्या वेळार तुज्या जिवितांत अधिक व्हड तुफान उठिल्ल्या वेळार तुवें जॉबा बरी म्हणचे जॉबाच्या जिवितांत केदें व्हडलें तुफान आयलें केदें व्हडलें कश्ट आयलें तेदें व्हडलें संकश्ट आयलें त्या वेळार जॉब कितें सांगता आयका जॉबाच्या बुकांत 19 वसर 25वी वळ जॉब 19:25 म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हण हांव जाणा शेवटी तो पृथ्वीचेर उबो रावतलो प्रेज द लॉर्ड सकण म्हणा जॉब 19:25 सांगा जॉब 19:25 जॉब 19:25 म्हजो देव जिवंत आसा म्हण हांव जाणा तो निदाना तो झेमेना तो पृथ्वीचेर अंतीम काळार उबो जातलो तो अकरेक म्हाका सुटका दितलो म्हाका गूण करतलो म्हज्या तत्वार पयस करतलो म्हज्या जिवितांत सर संगती तो म्हज्या बऱ्या पडाशें करतलो अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया होजान्ना हालेलुया म्हाका जेन्ना ताणें रेतेर कर गेल्लो डाक्टरान म्हळें तुका व्हड कॅन्सर आसा पोटांत पूण बारी भिरांती कित्याक म्हळ्यार आनी कितें जावन लंग्साक किडनेक आनी लिव्हराक सगळ्यांनीतल्यान विस्तारलां ऑपरेशन करूंक गेल्लें कस जातलें तो सगळोच भियेला खाव गेला तो म्हाका फोन कर म्हणटा फादर आनी हांव वचच्या बरें दिसना सगळ्यांनी वाडलां खंय हांवें म्हळें व्हड वारें वादळ येता आसतना तूं चिंती नाका देव न्हिदला जेमेला म्हण ताच्या देवाचेर पातीन विस्वास दवर आनी डाक्टरान सांग कितें चिकित्सा करूंक आसा करा पूण जिवीत दिवचें देवान जिवीत दिवचें देवान राखचें देवान गूण करचें देवान मोगाचें न्हू डाक्टरांनी उपरांत सर्जरी करचे खातीर उक्ते करून पळयता आसतना पोटा भितर मोगाचें न्हू
तांणी चिंतल्या बरी कॅन्सर सगळ्यांतल्यान विस्तारो ना तांकां एक ल्हानशा गुळ्या बरी ते मेळ्ळें काही व्हडलेच आसले मात ऑलमोस्ट हाफ ए किलो 500 ग्राम तांणी बरें करून सर्जरी करून काडलें आनी उपरांत बायोप्सी धाडून पळयतना मोगाच्यान रिजल्ट पळयतना तें कॅन्सर न्हीच पयलें कॅन्सर म्हण डावट मात केल्लो कॅन्सर न्ही देखून रेडिएशनाची किमोथेरपीची कांयच गरज पडना संपूर्ण तरान तो सर्जरी केल्या उपरांत बरो जालो आनी बरो जावन बैला गांव वचून मोगाच्यान आतां बरें करून काम करना आसा देवाक जावं अर्ग आनी होकला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान आमकां पिडा येताना आमी भियेता आनी मात न्ही आमकां परतून भिरांत दिसता धाकटे थोडे फावटी म्हणटा वाडला म्हणून थोडे फावटी तो रिपोर्ट म्हणटा तूं चड कॅन्सर आसा म्हणून थोडे फावटी म्हणटा तुका हेपटायटीस बी आसा म्हणून आनी थोडी जाणांक रिपोर्ट येता HIV एड्स आसा म्हणून आनी कोणाक किडनी समस्या आसात म्हणून कोलेस्ट्रॉल चडला म्हणून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तूं शांत राव आनी जाणा जा सर्वेस्पोर तुजो देव तो सर्वश्रेश्ठ सगळ्या प्रतिमेचेर तो सर्वश्रेश्ठ सगळ्या पृथ्वेचेर तो सर्वश्रेश्ठ कीर्तन 40:6 दावी वळ आसा साम 46:10 म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी कश्टा संकश्टा वेळार शांत रावोंक तुका कृपा दिवची जावन आसा देवाच्या कृपेन ती जावन आसा सोम्या जेजू थंय तुका मेळची म्हाका मेळची वाट कीर्तन 40:6 दावी वळ सकण म्हणा कीर्तन 40:6 दावी वळ शांत रावा सांगा जोरान म्हणा शांत रावा देगेन आसल्या म्हणा शांत रावा ब्लड प्रेशर वाडोवं सोडी नाका सांगा ब्लड प्रेशर वाडोवं सोडी नाका डायबिटीस वाडोवं सोडी नाका मानसीक जायनाका राती न्हीद कळोन रावा नाका रातीक समान न्हिदे राती बरें कर न्हिदे तुजो देव न्हिदाना तुजो देव जेमेना तो न्हिदोन पडना तुजो देव जिवंत आसा शांत जा प्रशांत जा धैर्यादीक जा भावार्थान राव तुजें जिवीत तो नंदन करतलो मुंदरसी देवाचें उतर कितें म्हणटा स्वामी जेजू देव म्हणून वळखून घेया सांगा स्वामी जेजू देव म्हणून वळखून घेया राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ पृथ्वीचेर सर्वश्रेष्ठ प्रेज द लॉर्ड दयाकन बस मोगाच्यान सोमयाचेर पातयेणी आमी विश्वास दवरचो शांत रावचें म्हळ्यार पयले मोगाच्यान आमी जाणा जावचें देव म्हळ्यार एल शडाय देव म्हळ्यार एल शडाय उत्पत्ती बुकान 17व्या वसरान पयल्या वळीर आमी वाचता जेनेसीस 17:1 देव म्हळ्यार एल शडाय सकण म्हळ्यार एल शडाय म्हळ्यार इंग्लिशान म्हणटात ऑल मायटी ऑमनिपोटंट देव देवाक साथ जालें कितेंच ना मोगाच्यान तो सर पदवेदार तो सर शक्तिवंत जर तर तुज्या जिवितांत एक समस्या आसा ताका परिहार देवा तें आसा तुजें तें पिडा आसा ताका गुण करूंक तो शकता तुज्या जिवितांत तें तत्वार आसा तें सगळें तत्वार पयस करून बरोवन वमताच्या मापान आशिर्वाद दिवंक तो शकता दुसरें जावन आसा तुवें खरेपणी तुवें व्हडल्यान प्रगट करीचय देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना लुकाचो वांजेल 1:30-7 गाब्रियल बडव्यान मरिये मायेक म्हणटा आसतना देवाक साथ जालें कितेंच ना मरिये मायेन कितें म्हळें आपले सोम्याची साकर देवा तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणजे येदोळ पर्यंत चरित्रेन जावना अहंकार चलयेन गर्भेस जावचें आनी मुखारी जावंक साध्य ना पूण देवाक साथ जालें कितेंच ना देखून देव म्हाका म्हज्या जिवितांत असाध्य म्हणलें साध्य करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत जें कितें असाध्य म्हण हांव चिंता तें तुका साध्य म्हज्या जिवितांत तुजी पदवी दाखय तुजी सकत दाखय तुजी महिमा दाखय तुजी अद्भुतां दाखय अर्गां जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू मोगाच्यान तिसरें जावन आसा भावार्थांत पर्वत सयत हालोवंक आमी शकता भावार्थांत पर्वत सयत आमी हालोवंक शकता मार्काच्या वांजेलांत 11व्या वसरांत 20 आनी 3 वळीर आमी वाचता मार्क चॅप्टर 11:23 जर तर सस्वाच्या खाणांत इतलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार तुमी जर तर ह्या पर्वता सांगतात हांगासर वचोन दर्यांत वचोन उबो जा आनी तो दर्यांत वचोन उबो जातलो वय तुमकां साध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना देखून मोगाचें 4थें जावन आसा तुका साध्य म्हणचें कितेंच ना जर तर तूं कुरपेस्त जाताय कुरपेस्त म्हळ्यार पयलें तुज्या पातकांचें संपूर्ण बक्षाणें जोडून घेताय चड आनी चड देवा सारको जावंक पळयताय तिसरें पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका पवित्र आत्म्याच्या फळांनी तुका तूं नेटन घेताय आनी आतां तूं भावार्थान पात येताय तुका असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना देखीन आसल्यार सांगा तुका असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना सांगा तुका असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना आनी आतां 5वें मोगाचें वय
तुज्या जिवितांत तुवें केदां आळ उडास दवरिचय वय कितें उडास दवरिचय वय भावार्थांत सर संगती साध्य सांगा भावार्थांत सर संगती साध्य जावन आसात. सांत पावल म्हणटा म्हाका बोळ दितल्या क्रिस्ता जेजू थंय सर संगती हांव करूंक शकता. फिलिपिकारां बरयलें पत्र 4 स्वर 13 वळ. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13. म्हाका बोळ दितल्या क्रिस्ता जेजू थंय हांव बरी जिणी जिवंक शकता. म्हज्या कुटुंबांत आशिर्वादां बेसांवां सगळीं म्हाका देव दिवंक शकता. आनी हे मोगाच्यान 5वी गज संगत भोव गरजेची. 5वी गज संगत भोव गरजेची. जायते जाणां मोगाच्यान अजापां विजमिता जाता व्हडल्या व्हडल्या जाग्यार अजापां विजमिता करतले लागीं वतात. आनी थोडीं जाणां खंय केवल थंयसर देवाचें उतर दिवच्या बदला केवल अजापां विजमितांच करतात. पूण म्हणटात फादर तसल्यांक आपण हाडा ह्या रेतीर मंदिराक हांगा अजापां विजमितां जावन दी. हांवें थोडे फावटी नाका म्हणचें. कित्याक एक बरें करून चिंत दिवन आयका कित्याक तसलें अजापां विजमितां. एका जाग्यार तशें जालें एकलो आयलो अजापां विजमितां करतलो सगळे अजापां विजमितां गेली. एकले मेल्ल्या बरी हें देंवसार लागल्या बरी जावन सैतान लागल्या बरी जावन लोळोन बोमान कालकून आसलें. ताका आलतारी आपण हाडलें पुरो व्हिडियो आनी पुरो काडले सगळे संवसारार भायर जालें. आनी तें बरें जालां म्हण जालें हांगा साक्ष दिली तिशी निशीन धांवलें आलतारीचेर. उपरांत घरा गेले उपरांत परतून पयलींचे की चड उसांबळाय देंवसार सैतान सदारची विचारूंक लागले काल्या असो देंवसार वेता आनी पाटी येता गी म्हणून वेतागी आनी पाटी येता गी काल्या कशें बरें जाता. म्हाका मागीर ताका आमच्या लागीं हाडल्या वेळार हांवें कपलाक व्हरून ताका हांवें म्हळें पयलीं कुमसार जायचें म्हणून. म्हाका कुमसार जातना थंय म्हणटा कुमसार जावंकूच ना. जायते कडेन वचून असो देंवसार मात दावंडयला. तो इल्लो मात्र गेला भितर पातकां तशींच आसा. देखून जेजू कोणाकी बरें केल्या उपरांत तो कितें म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरें केलां आनी मुखार फातर करिनाका. सांगा भावार्थान तुका बरें केलां. म्हाका अजापां विजमितां पयलीं एक बरें कुमसार जावन पवित्र नितळ काळजांत कुमगार घेतल्या वेळार. देखून म्हाका परवां शुक्राराच्या दिसा दैवी काकूत प्रारंभ जाता. उडासोरा दैवी काकूत दैवी काकूतच्या नव्यान प्रारंभ जाता. पास्का फेस्ताच्या उपरांतल्या आयतारा दैवी काकूत आसा. देखून म्हाका बरें कुमसार जावची गरज आसा. ह्या दिसांनी एक बरें कुमसार जावचें. शुक्रारा तरी खंडीत जावं जायचेच आनी दैवीक उपरांत पास्का दिसा बरें कुमगार घेवचो. आनी उपरांत त्या दैवी काकुत्या वेळार मेळा जी आसली सगळीं इंदुलजन्सां सर आशिर्वादां कुरपेची झर मोगाच्यान आमकां उक्ती जाता. दैवीक काकुत्याचें फेस्त म्हळ्यार दैवीक कुरपेचें फेस्त. जेजू जावन आसा वाट दैवीक कुरपेक. परतून हांव तुमकां सांगता देव सर पदवेदारांनी सक्तेवंत म्हण जाणा जावचें. दुसरें मोगाच्यान देवाची सकत हांवें परगट रितीन हांवें परगटची. तिसरें जावन आसा भावार्थांत हांवें पातयेवचें. चवथें जावन आसा वय हांव भावार्थ दवरीन जाल्यार म्हजे द्वारीन देव व्हरती अजापां विजमितां करता म्हणून हांवें पातयेवचें. आनी 5वें हांवें पातक सांडून बरी जिणी जिवची. सगळीं उबे रावया मोगाच्यान. बोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया. आमी मागया मोगाच्यान समय लागीं आमी मागया. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. हें गीत आमी गावया. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. आनी जेजू मोगाच्यान तुजेर आशिर्वाद घालता. हांगासर बरोवन गेल्या सर त्या सांवाचेर आमी देवाची कृपा मागया. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेजू तूं जावन आसाय वाट म्हाका कुरपेची वाट म्हाका बदलोवची वाट म्हाका रुपांतर करची वाट म्हाका जिवीत नवें करची वाट. पास्काच्या त्या परबेंत हांवें संपूर्ण तरान वय पातकी जिवितांत पवित्रपणाक उतरोवची तूं म्हाका वाट जावन आसाय. सोमया हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेजू हांगासर म्हज्या भावांनी भयण्यांनी रेतेर करूंक आयिल्ल्या हरी एकल्यांनी बरोवन गेल्ल्या त्या सांवा खातीर हांव मागतां. हांगासर ऑनलायन सीदा प्रसारीत जावन आसा. सगळ्या संवसारात जे कोण ह्या रातीच्या जागरणांत मागण्यांत वांटेली घेवन आसात ह्या घरांतांच्या घरांत ती मागणें करून आसात. ह्या 40 वरांचें मागणें तांच्या जिवितांत जें कितें गरजे आसात त्या गरजां खातीर समया जेजू तुज्या लागीं परतून मागता. तुज्या दयेन तुज्या काकुतीन तुज्या कुरपेन आमच्या समेस्तांच्या गरजांत तूं पाव समया जेजू. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसार म्हाका कांयच नाका तूं सगळो सौम्या दिवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका तूं सगळो सौम्या दिवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां.
जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुझे सारके पेल्या थंय देखता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुझे सारके पेल्या थंय देखता संवसारान म्हाका कांयच नाका तुलसीक सौम्य दिवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता 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 म्हज्या उपरांत सांगा मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू हांव तुका अर्घ आनी होगळाप हांव तुका दिता अर्घ आनी होगळाप दिता ह्या 40 स्वरांच्या ह्या 40 स्वरांच्या मागण्यांत मागण्यांत तुज्या हजरपणांत तुज्या हजरपणांत तुज्या संगातपणांत तुज्या संगातपणांत हो वेळ करसूंक हो वेळ करसूंक तुवें म्हाका फोव केलें तुवें म्हाका फोव अयोग्य जाल्ल्या म्हाका योग्य ना फाव जाल्ल्या म्हाका तुवें काकूत दाखयल्याय तुजी कृपा दाखयल्याय म्हजेर आशिर्वाद घालाय ह्या मागण्या वेळार तुजो अनुभव म्हाका दिलाय अनुभव म्हाका तुवें म्हजेर आशिर्वाद घालाय म्हजेर आशिर्वाद म्हज्या मोगाची मनशां सगळ्या संवसारार खंयसर आसल्यार तांचेर तुवें आशिर्वाद घालाय सम्या जेजू आमकां तुज्या कृपेंत सदांच एकवटांत दवर सर आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव तूं आमकां फावो करच्या त्या फळाहाराचेर त्या ब्रेडाचेर त्या उंड्यांचेर त्या कॉफी पिवनाचेर तुझे आशिर्वाद घाल ते संगती तूं पवित्र कर आनी उरलेलो वेळ ह्या जागरणाच्या वेळार उरलेलो वेळ जागे रावन तुज्या हजरपणांत भक्तीपणान कृपेस्त तरान हांवें मागणी करूंक म्हाका तुजी कृपा दी अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया होजान्ना हालेलुया दयेकन बसात मोगाच्या न्हू हांगासर 3 वरां पर्यंत तुमच्या संगता मागणी करून देवान फोव केल्ल्या खातीर बाळोक जेजूक हांव आसात घे 3 तेसां काडटा हय मागणी करून म्हाका वत्तो संतोश बाळोक जेजूक हांव अर्गां दितां आनी बाळोक जेजूचो उपकार बावडटा तुमा समेस्तां की हांव उपकार बावडटां आनी अभिनंदन पळयतां बऱ्या तरान तुमी रातीचें जागरण केलां हांगा म्हाका दी हय म्हाका दी जी आसलें हांवें पळोवना तें आळे तिजी आसा काणकी ती दिता हय हांगा दी देव बरें करूं तांचेर हांव मागणी करतां आनी म्हाकाचें न्हू आतां कॉफी फळाहार आसा देखून कोणाक कॉफी फळाहार करूंक आसा तांणी तुमी वशेत पूण उरलेल्या थोड्यांनी हांगासर रावन उपरांत ती वशेत कित्याक बोपय सक्रामेंत आसा हांगासर आमचें आराधन आमी मंदर्शितलें हांव तुमचे लागीं उलोवन आसलो जेजू जावन आसा वाट कृपेची वाट आतां मनात एक बाब आल्बन हांगासर येतले ते तुमकां जेजू जावन आसा शेळयांचें धार हाचे विशयांत ती आमकां शिकोवन दितले उपरांत मनात एक बाब आमचो रिचर्ड क्वाड्रस आनी उपरांत आनी कोणी पाद्र्या पासूंक बरो म्हाका सगळ्यांची नांव येना सगळ्यांनी आनी मुखार जो कोण हांगासर येवन शिकोवन दिता तांकां हांव बरें मागता आमचो भाव विल्ली आमी हांगासर आयला बरें करून संगीत वाचन खेळोन आमकां गायन करच्यांत कुमो करनासता ताचे सांगता आमची भयण जास्मिनी आसली आमचे OCD ब्रदर्स आसले जायत जाणां वॉलंटियर्स आसात सगळ्यां ताळयो भेटोन आमी देव बरें करूं म्हणया तांच्या सर गरजां बसत आमी मागया 3 तेसां हांव मोगाचें न्हू दैवीक रेत्री मंदिराक व्हरून हांव थंयसर बोपय सक्रामेंता मुखार दवरनी हांव तुमच्या त्या सांवा खातीर हांव मागतलो तुमकां समेस्तां देव बरें करूं